सासव म्हणजे सगळ्यान ल्हान. येस ओके. सासव म्हणजे कितें सगळ्यांनी ल्हान. इतले बारीक जे मोलाचे सुद्दां ना कशें दिसता पळयल्यार. बारीक वस्त मोलाची आसता. हें कितें बारीकशें आमकां व्हडलें दिसोंक जाय न्हू दोळ्यांनी. करेक्ट न्हू. तुमकां भांगर लायक भांगर लायक ना. कोण कांय उलयना एकलीच हॉनेस्टली म्हणटा वय वय. भांगराक लागून व्हडली व्हडली केस्तांवां जायना. चोर येता चोरपाक भांगराक न्हू ते. मागीर भांगर आतां आपणाचें आसोन घालून भोवंक पासून भिरांत. येस न्हू. कित्याक बेश्टीत भिरांत काय त्या भांगराक मोल आहा. त्या भांगराक मोल आहा. तें दिसता भांगर व्हडलें. येस भांगर बरें दिसता व्हडलें. गळ्यान घालतात हातीन घालतात आमी. करेक्ट कानान दिसती पडटा न्हू व्हडलें. आनी घालता तितलें भिरांतूय तितलीच. काडीत गाय व्हरत गाय. येस न्हू. कित्याक वालोर आहा त्या भांगराक. करेक्ट बरें मोटें अशें दिसती पडटा. करेक्ट न्हू. आतां भांगरूय आहा आनी एका जाग्याचेर बारीक डायमंड आहा. बारीक कितें आहा. बारीक डायमंड आहा. सासवाच्या कोणा इतलो डायमंड आहा. आतां चोराक गोमले सासवाच्या कोणा इतलो डायमंड आहा. बारीक डायमंड मोती डायमंड कितें म्हणटा थीक थीक. मोती पल न्हू. डायमंड इज थीक. मोती म्हणजे पल. डायमंड बारीक ते नाकान ना ते बारीक म्हणया. सासवा कोणा इतले. ओके. सो आतां इतलो बारीक डायमंड आहा आनी रियल डायमंड. आतां चोराक कळ्ळें डायमंड रियल म्हूण. चोर तुजे कांकणा फाटल्यान धांवतलो काय डायमंडा फाटल्यान वयतलो. सो आमकां आंब्या बी नाका पणसा बी नाका. आमकां कितें जाय सासवाचे कोणा इतली बी. समजलें समजलें. तशें आतां वालोर कित्याक आहा त्या डायमंडांक बारीकल्या. समजता. तूं गोमट्यान कितलेंय लांब घाल एक तर चोराक तर गोमले तुमचे कडेन डायमंड आहा म्हूण बारीक तो तुजी कांकणा आनी गोमट्यांतल्यान घेवन वयचो ना. पूण तो वयतलो घेवन कितें तो डायमंड. कित्याक त्या डायमंडांक वालोर आहा. तेच भशेन जेन्ना हे सासवाच्या कोणाचें तुमी म्हणटा पळय आमी उदाहरण शिकल्या ते बारीक कोण आसा खरो बट दॅट इज अ क्वॉलिटी. ते भाशेचो भावार्थ तो बारीक कितलोय भावार्थ आसूं न्ही त्या भावार्थाक कितें आसूंक जाय क्वॉलिटी. क्वॉलिटी म्हणजे कितें भावार्थ इतलो आहा उणो आहा तेजेर धरलेलें ना. भावार्थ म्हणजे तूं कितलो पातयेता देवाच्या उतराचेर. आतां सकाळीं आमकां जेन्ना मामा शिकयतालो मामानी एक म्हणलेलें ती अस्तोरी पासून जायतीं जाणां जेजू कडेन गेलीं पेखोवणेक. जेजून तांकां पेखोवणी दिली व त्यांच्या भावार्थान ती बरी जाली. तुमी कान दिलोलो तें आयकोपाक. जेजून कितें म्हणलां तुवें म्हाका येवन हात लायला म्हूण तूं बरें जावंक ना. तुज्या भावार्थान तूं बरी जाली आनी भावार्थाची एक्शन कितें जाली ते वस्तोरेन वचोन जेजूक हात लायलो. समजता. ही निशाणे ही हे एक्शन केन्ना जालें जेन्ना तिका भावार्थ आयलो. समजता. त्या वेळार तिका सुद्दां समजणी ना की हो भावार्थ म्हूण. ताका लागून जेजू तिका म्हणटा तुज्या भावार्था उद्देशी तुका पेखोवणी जाली म्हूण. एक कुड्डो पासून बॉब मारतालो जेजूक म्हजी काकूत कर म्हजी काकूत कर. येस न्हू. ताका जेजू दिसती सुद्दां पडनासलो पूण ताणें कितें म्हटलें दाविदाच्या पुता म्हणजे कितें सोडवणदार. सोडवणदार खिसान येवपाचो आसलो दाविदाच्या घराण्यांतल्यान. सो जेजूक ताणें कितें म्हूण पाचारलो दाविदाच्या पुता म्हणजे कितें ताणें मानून घेतलो होच तो सोडवणदार. समजता. सो ह्या उद्देशी आमच्या जिवितान जावं पेखोवणी जावं बदलावणी घडोवन येता. केन्ना जेन्ना आमी त्या जेजूचेर भावार्थ ठेवता विस्वासता सासणाच्या कोणा इतलो म्हणजे सायज न्हू पूण क्वॉलिटी. ज्या भाशेचो भावार्थ आमी दवरता. कित्याक देवान आमकां सगल्यांक एकाच मेजराचो फेथ दिला. एकाच मेजराचो सगल्यांक तितलोच भावार्थ दिला. पूण आमी सगलीं तितल्या त्या भावार्थान चलता काय आमी वेवर जाता आमच्या सिट्युएशनाच्या प्रमाणे. समजता समजता. आतां भावार्थ. ओके वील स्टार्ट. आमी सुरवात करुया शिकोवणेची. तेज्या पयलीं सगलीं आमी दोळे बंद करून देवाक आमी आर्गां दिवया. स्वर्गींच्या बापा तुका आमी दिनवासता तुका आमी आर्गां दिता. ह्याच्या दिसा पासत ह्या रेतीरा पासत वसोयक तुवें आमकां दिलोय आनी आमकां एक एकल्याक तुवें हांगासर एकठांय केल्या म्हूण तुका आमी आर्गां दिता. दिनवासता बापा तुज्या पुता उद्देशी तुवें आमकां तूं आमचो कितलो मोग करताय तें तुवें आमकां दाखोवन दिलें आनी आयज तुज्या उतरांतल्यान त्याच मोगान तूं आमकां वाडयता आनी चोडयता म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी तुका आमी आर्गां दिता. कितलो बरो आमचो सुर्गींचो बापूय तूं आमचो रोचणार. एकूच भास तूं समजता बापा आनी ती जावन आसा मोगाची. कित्याक तूं जावन आसाय मोग म्हूण हें तुज्या उतर आमकां खात्री दिता. आयज आमच्या जिवितान आमी जायतीं कश्टावतां जायत्या संकश्टाक सांपडल्या प्रश्नांक सांपडल्या आनी अशेंय आमकां एका वेळार दिसता बापा
की आमकां कोणाचोच आदार ना, कोण आमच्या सांगाता ना, सगलीं आमच्या विरुद्ध आहा, अगेन्स्ट आहा. पूण तुजें उतर आमकां म्हणटा तूं आमच्या सांगाता आसाय, तूं आमकां राखता, तूं आमकां सांबाळटा म्हूण. तुजें उतर जावन आसा ती आमकां घोटाय बापा. ह्या उतरा पासत तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. आनी जे भाशेन आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्या आमकां हें उतर तुजें आयकुपाचो सोयीक तुवें फावो केलाय म्हूण तुका आर्गां दिता बापा. जेजू जायते आमी तुज्या उतरांतल्यान शिकता. जायते पाटी जायते जाणांच्या जिवितांतल्यान तुवें आमकां एक उदाहरण दिलोलें आसा. कशे भाशेन त्या वेळार त्या तेंपार कसो तुजे तांणी भावार्थ ठेवलो, कशे भाशेन तुजें उतर तांणी उच्चारलें आनी त्या भावार्थाचो परिणाम तांच्या जिवितांत तांणी पळयलो. तशेंच तुजें उतर म्हणटा जेजू काल आयज आनी सदां काल तूं सेम आसाय. कालूय तुवें आमचो मोग केलाय, आयजूय तूं आमचो मोग करताय आनी सदांच तूं आमचो मोग करताय म्हूण तुवें आमकां भासावणी दिल्या. आयज ह्या मोगान तूं आमकां वाडयता, चडयता. जायते आमच्या काळजान जे दूख आसा, कोणें आमकां दुखयलां, आमी दुसऱ्यांक दुखयलां, कोणें आमकां शिरापल्या, घोडयेक आमी दुसऱ्यांक शिरापल्या. पूण आमी स्वत मानता जेजू आयज तूं आमकां सुटका दिता म्हूण सगल्या वायटांतल्यान. आनी ह्या वेळार हो वेळ आमी तुज्या हातीन समोरमता, तुज्या हातान भेटयता. एक एक उतर तुजें आयज आमच्या जिवितान ह्याच वेळार एक बदलणी हाडटा, एक बदलावणी हाडटा म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. ही शिकवण सुरू करचे आदी पळयत आत्म्या तुका आमी उलो मारता. तूं आमचें मोदें आसा म्हूण आमी स्वत मानता आनी एक एक उतर तूं आमकां हें समजयताय, शिकयता म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. जेजू तुज्या नांवान ह्या सुवातेर जे कितें एक डिस्टर्बन्स आहा, एक आमकां डिस्ट्रॅक्शन आहा, हें सगलें तुज्या नांवान बांदता जेजू आनी ह्या सुवातेंतल्यान पयस भायर उडयता. आनी आमचें काळीज मन सगलें तुका आमी भेटयता आनी एक एक उतर आमच्या काळजान रिगोंक तूं हें पावयताय म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. थँक्यू जीसस. हे मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. हालेलुया. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. सगल्यांक समजता हांव कितें उलयता तें? सगल्यांक समजणी येता? ओके, समजणी येता जाल्यार बेस्ट जालें काम. समजणी येवंक जाय आनी कोणाकूय समजणी येना तुमी विचारपाचें. ओके. आयज आमी आतां हांगासर एकठांय जाल्या आमी कितें शिकता? कितें शिकोवंक एकठांय जातात आमी? आमच्यो घरच्यो खबरो, देवाचें उतर. देवाचें उतर खंय आहा? पुस्तकान आहा. करेक्ट. सो ह्या पुस्तकांतल्यान जें कितें आमी शिकता, ह्या शिकवणेंतल्यान आमकां जायती समजणी येता. आनी जेन्ना मनशाक समजणी येयल्या उपरांत मनीस कितें करता? समजणी येयल्या उपरांत गाडी चलयतात. कितलीं जाणां तुमी गाडी चलयतात? ओके. केन्ना आयकलां गाडी चलोवप पयलें शिकप आसता? करेक्ट. शिकल्या उपरांत कितें जाता? चलोवप जाता. ओ शिकच्या पयलीं चलयतात तुमी? शिकच्या पयलीं चलयतात तुमी? कोण तरी शिकच्या पयलीं चलोवंक लागला शिकोनासतना? आहा कोण हांगासर ना? ना न्हय. सो शिकल्या उपरांत कितें जाता? चलोवप जाता. करेक्ट. तेच भशेन त्यात इन दॅट वे ओनली आमी हें उतर शिकता आनी हे उतरा प्रमाणे मागीर चलता. उतर शिकना जाल्यार उतरा प्रमाणे चलतली ना. वय ना. सो देवान आमकां देवा सारकेल्याची वाट चलपा खातीर देवान आमकां कितें दिलां? आपलें उतर दिलां, आपलो पूत दिला आमकां, एकलोच मोगाचो पूत दिला. वय ना. जे भाशेन देवाचो पूत देवाच्या उतरा प्रमाणे चललो आनी आमकां एक देख दाखयलो ह्या पुस्तकांतल्यान, आयज तीच ताची चाल घेवन आमी आमच्या जिवितान आमची जिविताची चाल आमी चलपाक जाय. रेडी आसात आमी सगलीं? ओके. ओके. सो आमी भावार्थाचें म्हणटालीं न्हू, सासवाच्या कोणा इतलो भावार्थ. आतां भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ म्हणजे कितें? दिसना तेजेर सोत मानप. आतां दिसना कितें? दिसना तें सोत मानप. ओके. पूण दिसना कितें? देवाचें उतर आमकां फिजिकल दोळ्यांनी त्या प्रमाणे दिसना, पूण आमी कित्याक सोत मानता? कित्याक तें बरयलेलें आसा. सिंपल उदाहरण घेवया. तुज्या सायडीक कोण बसला? कोण ना? ह्या सायडीक बसला कोण? ह्या खुर्चेर बसला? जेजू बसला. प्रेज गॉड. प्रेज जीसस. प्रेज जीसस. आतां जेजू बसला आमकां दिसती पडटा? ना. पूण ती कित्याक सोत मानता? भावार्थान ती सोत मानता.
देवाचें उतर म्हणटा आमकां कितें आमच्या सोर भोंवती देवान आमकां एंजल्स दिल्या कितें म्हणटा आंज बोडवे दिल्या एंजल्स दिल्या ओके आमकां आमच्या आख्ख्या सोर भोंवती देवान आमकां राखपाक कितें दिलां आंज बोडवे दिल्या आनी आतां तुका राखपाक दिल्या जाल्यार ते बसलेले ना कोदेलीचेर आसा पूण आमकां दिसती पडटा ना आमी कित्याक स्वत मानता भावार्थान बरयलेले आसा साम्स 91 बरयलेले आहा आमकां येस नो देवाच्या उतरान बरयल्लें हा देवान आमकां आपले एंजल्स दिल्या आमकां राखपाक आमकां सांबाळपाक फातराक आमचो पांय आदोळना जावपाक देवान आपल्या दुतांक हुकूम घातला हालेलुया प्रेज गॉड थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस ओके सो आमकां ही खात्री कित्याक हा एंजल्स हा म्हूण कित्याक बरयलेलें हा सो आमी सगलीं तयार हा बरयलेलें स्वत मानपाक सारकें सांगात एंड ऑफ द सेशन मागीर म्हणशात पूण अशें घडोवन येवंकूच ना न्हू सो हांव कशें स्वत मानू म्हाज्या घरान म्हाका शांती जाय पूण म्हाका शांती दिसतीच पडना कशें स्वत मानू काल म्हाका भिरांत दिसताली आयजूय म्हाका भिरांतूच आहा सो कशें स्वत मानू करेक्ट काल म्हजो अकाउंट 0 आसलेलो आयजूय 0च आहा कशें स्वत मानू काल म्हाजे पांय दुखताले आयजूय दुखता कशें स्वत मानू काल म्हजी भुरगीं म्हजे कडेन झगडटाले आयजूय झगडटा कशें स्वत मानू काल घोव झगडटालो सारकें रांदता म्हूण आयजूय तेच कोत्ता कशें स्वत मानू उतर दिसती पडना ओ भावार्थ तुमी सांगात ओ भावार्थ काल पासून म्हाका ना अशें दिसता म्हज्या जिवितान आनी आयजूय सेम दिसती पडटा सो हाव कॅन आय बिलीव वी हॅव टू बिलीव बिकॉज इट इज रिटन आमी स्वत मानूकूच जाय कित्याक हे बरयलेलें हा आयज तर आमी क्वीक आन्सर दिता म्हज्या सायडीक एंजल बसला म्हजे तकले वयर एंजल आहा म्हज्या फाटल्यान फुडल्यान सगल्याक एंजल आहा हें स्वत मानता पूण अकाउंट 0 आहा तो बोल्लोलो आहा म्हूण स्वत मानपाक कित्याक आगोड जाता एंजल आहा म्हूण भावार्थ आहा आनी तें फिजिकल दिसती पडना बरेंपण म्हजें म्हूण आमकां भावार्थ ना सो उतर खंय वचपाक जाय काळजान रिगोवंक जाय देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगोवंक जाय देवाचें उतर म्हणटा पे अटेंशन टू माय वर्ड गिव युअर इयर्स टू माय सेइंग कीप देम डीप इन युअर हार्ट हालेलुया प्रोवर्ब्स 4 20 21 22 23 आमकां म्हणटा देवाचें उतर तुज्या काळजान रिगोवन दवर राखोवन दवर कित्याक काळजांतल्यान आमच्या जिविताचे सगळे प्रश्न सुरू जाता समजता आमच्या काळजांतल्यान आमच्या जिविताचे सगळे प्रश्न सुरू जाता आमकां रागूय काळजांसान येता म्हणून काळजा मनांसान राग येयला तुमी म्हणला केन्ना काळजा मनांसून राग येता काळजांसान मोग तुजो आयकला पूण काळजांसान रागी येता वय वय ना सो जिविताचे सगळे प्रश्न आमच्या खंयसान सुरू जाता आमच्या काळजान पूण हे केन्ना सुरू जाता काळजांतल्यान आमी कितें बरोवन दवरता आमच्या काळजान पळय तेजेर धरलेलें आहा आमकां कोणें कितें म्हणलें दूख खंय दवरल्या बाळगून काळजान कोणें कितें बरें केलें खंय दवरलां बाळगून काळजान कोणें कसले त्रास दिलेले आहा खंय दवरलां बाळगून काळजान पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा म्हजें उतर तुज्या काळजान बाळगून दवर लॉक करून दवर आतां देवाचें उतर आमच्या काळजान आमी कितलें बाळगून दवरलेलें आहा समजता जिवितान तर बदलावणी दिश्टी पडोंक जाय काळजान कितें सांबाळून दवरलां पळय हें सगलें तेजेर दवरलेलें आहा हालेलुया थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस समजणी येता आयज आमी म्हणटा भावार्थ म्हणजे कितें दिसोना तेजेर स्वत मानपाचें आनी देवाची एक एक बासावणी दिसोना त्या वाठारान आहा समजणी येता काल न्हू ऑन द फर्स्ट डे आमी एक टिचींग घेतलेली फर्स्ट डेयाक कसली ती फर्स्ट डे टिचींग कितें जालोली फर्स्ट डे एनीबडी कॅन टेल कोणाक उगडास आसा पयलेच दिसा फर्स्ट डे ओके एंड देन कितें शिकले आमी त्या दिसा एकूच दीस जाला मोदे काल I can understand those who were not there. Many new faces are there. But I can also remember कोण आसलो पयले दिसा. पयले दिसा आमी जेजूची मिलाग्र पळोवंक ना 5000 लोकांचे कशी सोली
5 उंडे 2 मासली. तितून आमी कितें शिकल्या? तितून भावार्थ हावो ना. भावार्थ कोणाचो? शिसांचो वो जेजूचो? शिसांनी कितें केलेलें? दिसता तेजेर स्वत मानलें आनी 5 पयलें म्हणलें काही ना तांकां धाडया. मागीर कितें म्हणलें जेजून? वचोन पळय. आनी मागीर एंड्रू गेलो आनी सोदता आनी मागीर कितें मेवलें? 5 उंडे 2 नुस्तीं मेवली. 5 उंड्याचें आनी 2 नुस्त्याचें देवान हजारांनी ते मल्टिप्लाय केलें. कशें? देवाक दिनवासून. कशें? देवाक दिनवासून. जेजूच्या जिविताची चाल भावार्थाची आसली. ती कशी आसली? थोडेशेच हात तेका दिनवासून ते मल्टिप्लाय जायत गेले. इतले मल्टिप्लाय जाले की ते सगळ्यांचे खावन जेवन दे वर फूल, दे वर फिल्ड, ऑल ऑफ देम दे वर फूल. आनी इतली ती सारकी पोट भरोनूय 12 बास्केट्यो भरल्यो म्हणटा. हे कशें घडोवन आयलें? जेजूच्या भावार्थाक लागून. देवान जें कितें आसलें तेंच उबारलें आनी देवाक दिनवासलें. आयज आमचे कडेन जें कितें आहा भावार्थान आमी स्वत मानूंक जाय. हें देवान वाडयलां आनी चोडयलां म्हूण. कशें? कशें तें? भावार्थान. दिनवासतली कशी? जेजून ते 5 आपणाकूच दवरले? वाडत गेले केन्ना? वेन ही गेव तेन्ना ते वाडत गेले आनी चडत गेले. हालेलुया. पूण हें कशें जालें? भावार्थाक लागून. जेजूच्या भावार्थाक लागून. मनशान कशें पळयलें? लिमिटान. जेजून कशें पळयलें? अनलिमिटेड. बिकॉज ही ट्रस्टेड इन हीज फादर. हालेलुया. ही मिलाग्र अशी जावन आसा जी 4 गॉस्पलांनी रिकॉर्डेड आहा. समजता? ही ओशी मिलाग्री देवाची ही वाडपाची आनी चोडपाची. आनी हें कशें? इन अ वे वी सी आमी पळयता की देवाची देवाचें दिवप, द गिवींग ऑफ द लॉर्ड विच इज इन अबांडन्स. देव केन्नाच आपल्या कडेन दवरिना पूण देवान आमकां सुबामपणान वतो सोर आमकां दिला. पूण केन्ना? जेन्ना आमी दिता तेन्ना. जेजून ते 5 आपले कडेन दवरूंक ना पूण तेणें दिवपाक स्टार्ट केलें देवाक दिनवासून. ते वाडत गेले, चडत गेले आनी सगळीं जाणां दादोशी जाली. हालेलुया. सो हो भावार्थाचे आमी सांसवाच्या कोणा इतलें पळय आमी उदाहरण घेतलां. पयलीं आमी समजोया भावार्थ म्हणजे कितें पळय तें. कॅन वी गो टू हिब्रूज 11:1. सांसवाच्या कोणा इतलो भावार्थ आमी म्हणटा तो बारीक कोणा इतलो. कित्याक सांसवाचो कोण म्हणजे एक क्वॉलिटी आमकां सायजीचेर कांय दवरलेलें ना. आमी केन्नाय दिसता कितें आमकां व्हडलें म्हणचे बरें व्हडलें फायदो, धाकटें म्हणचे बारीक फायदो. पूण देवाचें राज दुसरेच भशेन संवसारी भशेन चलना. समजता? आमची संवसाराची चाल कितें? व्हडलें जाल्यार व्हडलें मेवतलें, धाकटें जाल्यार धाकटें. करेक्ट न्हू? पूण देवाचें डिफरंटूच आहा. देवान म्हणून सगळ्यांतल्यान व्हडली बियाड आनी ती वाडयता आनी सोडयता म्हणलां. देवाचें उतर कितें म्हणटा? बारीक सांसवाच्या कोणा इतलो भावार्थ. आतां भावार्थ पळोवया. नाव फेथ इज द सबस्टन्स ऑफ द थिंग्स होप्ड फॉर, द एविडन्स ऑफ द थिंग्स नॉट सीन. हांगा कितें बरयता? भावार्थ जावन आसा एक सबस्टन्स, एक कितें म्हणटा कोंकणीन सबस्टन्स? बासायल्ल्या. वाच पळया, वाच तें. तर भावार्थ म्हणजे कितें? देवान बासायल्ल्या दानाची आमी वाट पळयतना भावार्थ आमकां ह्या भरवशान थीर दवरता आनी आमकां दिश्टी पडना त्यो वस्तू खरेंच आसात म्हूण होच भावार्थ आमकां परिपूर्ण खात्री दिता. प्रेज गॉड. सो आतां हांगा इंग्लिशीन कितें म्हणटा? फेथ इज द सबस्टन्स ऑफ द थिंग्स होप्ड फॉर. भावार्थ जावन आसा एक सबस्टन्स. ओके, पयलीं समजोया भावार्थ. भावार्थ म्हणजे कितें पयलीं? एविडन्स ऑफ द थिंग्स नॉट सीन. दिसोना तेजेर विश्वास दवरप म्हणजे भावार्थ. दिसोना तेजेर म्हणजे भावार्थ एक जावन आसा एविडन्स, एक खात्री म्हणटा आमी न्हू. एविडन्स, गॅरंटी. भावार्थ जावन आसा एक खात्री दिसोना तेजेर विश्वास दवरपाक. समजता? भावार्थ. आतां ही बॉटल दिसता? भावार्थ जाय ही बॉटल आसा म्हूण स्वत मानपाक? दोळ्यांनी दिसता तेका? भावार्थाची गरज ना. बिकॉज यू कॅन सी. करेक्ट? ओके. आतां हे बॉटलीन उदक ही हा, इतलें हा. सो हिंगाच्यान हिंगा कितें हा भितर? कांयच ना. हिंगाच्यान हिंगा कितें हा? ह्या ब्रदरीचे तुमी न्हू एग्जाम्पल समजून घेवंक जाय. ते तुमकां सगळ्यांक दिसती पडटा बट आन्सर कोण दिता?
अंडरस्टँडिंग? आमी दिसती पडटा पूण चिंतूंक पडटा. कित्याक? वी शूड नॉट लिव बाय सायट बट बाय फेथ. हालेलुया. आतां पळय, हिंगाच्यान आमकां कितें दिसती पडटा? सकयल उदक दिसता. सो आतां हेज्या आनी हेज्या वयर तुमी म्हणलें एम्प्टी आहा, पूण भाव कितें म्हणटा? सो कितें आहा थिंगा? कितें आहा आतां? दिसती पडटा पूण आमी स्वत मानता. कित्याक? वारें आसा म्हूण आमकां एविडन्स आहा. कशें? आमी जिवी आहा. कितेंच आमकां एम्प्टी दिसती पडटा पूण तितून कितें आसता? वारें. हालेलुया. आतां दिसती पडना तें आमकां दोळ्यांनी, पूण आमी स्वत मानता. कित्याक? वारें आहा म्हूण आमी जाणा. एविडन्स आमकां आहा. मेन कितें आहा? आमी स्वास घेता. येस ओ नो? आतां वारें तर नासलें जाल्यार आमी जिवी उरपाची? जेन्ना एर नासलें जिती उरपाची आमी जमनीर आसतले आहले न्हू, फ्लॅट जा. प्रेज गॉड. कोदेलीचेर कोण बसलेलो आसचो नाहलो. सो वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज, आतां ही बॉटल उदक बॉटलीन हा म्हूण म्हाका तुमकां भावार्थान स्वत मान म्हणपाची गरज ना. करेक्ट? कित्याक? आमकां दिसती पडटा. बट एट द सेम टायम आतां जेन्ना आमी भावार्थान जेन्ना स्वत मानता, एंजल्साचे स्वत मानपाक आमकां कितें जाय पडलें? देवाचें उतराक लागून आमी भावार्थान स्वत मानता की एंजल्स आमच्या सरभोवती आहा पूण आमकां दिसना. वो भावार्थ जावन आसा एक आमकां खात्री दिसना तेजेर स्वत मानपाची. इन अ सिंपल वे आमी म्हणूंक शकता, साद्या अंडरस्टँडिंगान भावार्थ जावन आसा आमकां एक खात्री दिसना तेजेर स्वत मानपाक. अंडरस्टँडिंग? आतां ही जाली दुसरी वळ. आतां पयली वळ आमकां कितें म्हणटा? फेथ इज द सबस्टन्स ऑफ द थिंग्स होप्ड फॉर. आतां होप म्हणजे कितें? बरवसो. होप म्हणजे कितें? बरवसो म्हणटा. कोंकणी भाशेन आमी म्हणटा बरवसो. पूण हो होप म्हणजे आमी जो बरवसो जो आमी म्हणटा, बरवसो म्हणजे जें घडोंक ना, जें आजुनी घडोंक ना तें आमी भावार्थान स्वत मानता. आनी हो भावार्थ जावन आसा एविडन्स. वो भावार्थ जावन आसा वो एक सबस्टन्स, एक वस्त जे आमी बरवसो धरता. ओके? आर यू ऑल अंडरस्टँडिंग? Faith is a substance of the things hoped for. Hope is what? Our imagination. आमची चिंतना, आमचे आवंडे, आमकां आमचे एक्सपेक्टेशन, आमकां कितें जालेलें जाय. फॉर एग्जाम्पल, एनीबडी इज हियर लुकींग फॉर अ जॉब और समथींग? काम कोण सोदता? यू आर लुकींग फॉर अ जॉब. ओके? डू यू हॅव अ जॉब रायट नाव? नो. बट यू आर होपिंग टू गेट अ जॉब. येस? आतां तुजो बरवसो कितें जालो हेचो? आतां ते काम सोदता म्हणटा, काम आजुनी मेळोंक ना, पूण तेजो बरवसो कितें आहा? काम मेळचें म्हूण. अंडरस्टँडिंग? समजता? तें आतां चिंतता कितें? म्हाका काम मेळचें म्हूण. सो वॉट शी इज होपिंग फॉर? कितें तें बरवसो धरता? आपल्याक काम मेळचें म्हूण. आनी आतां हें काम देवाच्या उतरार तर तेजी पातयणी आहा, तें कशें स्वत मानतलें? तें भावार्थान स्वत मानतलें हें काम आपल्याक मेळ्ळें म्हूण. समजता? सो भावार्थ केन्ना आमच्या जिवितान वावर करपाक सुरू जाता? जेन्ना आमकां बरवसो आसता. समजलें? कोणाक समजोंक ना? ओके. भावार्थ म्हणजे कितें? दिसना तेजेर स्वत मानपाक आमकां खात्री. ओके? बरवसो म्हणजे कितें? आमी कितें आमच्या जिवितान जालेलें आमकां जाये तेजेर आमकां ओके. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी. आतां एक जालें कामाचें उदाहरण. इडली मोल्ड. ओके वील टेक दॅट एग्जाम्पल ऑल्सो. ओके. होप म्हणजे कितें? आतां ह्या भयणीचो बरवसो कितें? म्हाका जॉब मेळचो म्हूण. करेक्ट? थोड्यांचो होप आसतलो, लेट्स से एक गो बायल आहा, तांच्या मदें संबंद बरो ना, एकवट ना, दर केस्तांवां चलता. सो ह्या बायलेचो जावं घोवाचो बरवसो कितें आसतलो? आमच्या काजारी जिवितान शांती येवची, बरेपण जावचें म्हूण. हो जावन आसा तिजो बरवसो. समजता? हो भावार्थ न्हू, हो कितें? बरवसो. समजता? एक आतां हें जालें हजबंड एंड वायफाचें एग्जाम्पल. एक भुरग्याची एग्जाम लागीं पावता भुरगें बरवसो धरता. कितें? सगल्या पेपरांनी म्हाका बरे मार्क्स येवचे आनी हांव पास जावचें. हो बरवसो कोणाचो? एका भुरग्याचो. करेक्ट? आतां तुमी म्हाका एकली तुमचें एक उदाहरण सांगा. थोडीं जाणां कोण सांगूंक सोदता ती. तुमचो कितें तरी बरवसो आहा? आर यू होपिंग फॉर समथींग? आसा कितें बरवसो तुमचो? यू वॉन्ट टू से समथींग?
Are you expecting or desiring or imagining something to happen in your life? Hoping for something. Okay. सांगपाची गरज ना कितें तें, but there is something you're hoping for, right? Yes? So आमी सगळीं जाणां कितें ना कितें तरी आमच्या भितर आमकां एक होप आसता, करेक्ट? आनी वो होप आसोंकूच जाय. कित्याक वो होप तर ना, भावार्थ आमच्या जिवितांत काम करपाक शकना. समजता? सो आमी सगळो टायम भावार्थाचेंच शिकता, पूण बरवसाचें केन्ना समजलें काय? बरवसो तर आमच्या जिवितांत कित्याचेरूच आमकां कसलोच ना जाल्यार भावार्थ आमच्या जिवितांत काम करपाक जायना. समजता? कित्याक भावार्थ जावन आसा ती एक वस्त, एक लेट्स से सबस्टेंस ऑर इट्स कितें म्हणटा तें नाव फेथ इज द सबस्टेंस ऑर द अश्युरन्स जावं एक सबस्टेंस आहा जे आमी कितें पळय बरवसो दवरला तें घडोवन हाडपाक. समजता? सो जरी तर आमी बरवसो दवरिना जाल्यार भावार्थ आमच्या जिवितांत कित्याचेरूच काम करपाक शकना. आर यू फॉलोइंग टील हियर? समजता? ओके. सो आतां बरवसो जेन्ना आमी दवरता, उदाहरण ह्या भुरग्याचें आमी घेवया, तें म्हणटा कामाचें. आनी एक उदाहरण आमी घेतलें, गोबायलांच्या मदें बरेंपण ना, शांती ना, सुसेग ना. सो तेंचो आवडो कितें आहा जावं बायलेचो आमचो एकवट बरे भशेन जावचो आनी आमी दोगांय देवाच्या मोगान हें जिवीत आमचें फुडें व्हरचें. हो तिचो बरवसो. आतां हें दिसती पडटा दोळ्यांनी? दिसती पडटलें जाल्यार तेका आनी होप आनी फेथ जाय नाका. जें सारकें चलोना तें सारकें जालें म्हूण स्वत मानपाक आमकां कितें जाय? भावार्थ. आनी भावार्थ तर आमकां काम करपाक जाय जाल्यार आमी तो भितरल्यान पयलीं बरवसो दवरचो पडटलो. टू मेक दीस व्हेरी इजी, हें सारकें सादें करपाक आमी बायबलांतल्या एक कॅरेक्टराचें आमी एग्जाम्पल घेवया आनी तो जावन आसा एब्राहम. ओके? अब्रामाचें उदाहरण घेवया. आतां तुमी सांगा, तुमी हें सगळीं जाणां जाणा आसतलीं, अब्रामाक भुरगो आसलो? ना, नासलो. कितलीं वर्सां? केन्ना जालें भुरगें? 100 वर्सांचेर. पूण देवाची बासावणी केन्ना आयलेली? 75चेर. सो 70 आनी 5 आनी 100 मदें कितलो फरक अंतर जालो? 25 वर्सांचो. ह्या 25 वर्सां भितर कितें चलतालें? भावार्थाची जर्नी चलताली. कितें चलताली? भावार्थाची आनी बरवशाची यात्रा. जर्नी म्हणटा न्हू, भावार्थाची आनी बरवशाची यात्रा चलताली. समजता? आमच्या जिवितांत देवान आमकां जितल्यो पळय बासावण्यो ह्या पुस्तकांतल्यान दिल्या, सगळें आपल्या पुता उद्देशी जालें म्हूण हे आमच्या जिवितांत घडोवन हाडपाक आमकां बरवसो जाय आनी भावार्था उद्देशी आमच्या जिवितांत आमकां घडोवन येता. आयज आमी जायतीं जाणां म्हणटा आमी जेजूचेर पाती येता, पूण कांय बदलावणी येना. अशें घडलां तुमकां? ना घडोवंक? म्हाका जाय तो तेंप घडलां, तुमकां घडोवंक ना? म्हाका घडल्या उपरांतूच तुमचे आन्सर येतात. When I honestly say something, म्हाकाय जालां म्हूण that time only you all gave me the answer. नाल्यार तुमी कोण काय आन्सर सांगनात? सगल्यांक घडटा? कितें घडटा? कितलें उतर उलयलें तरी कांय जायना. कितले फाटी उचाल्लें, जिवितांत बदलावणी दिसती पडोन येना. येसो न्हू? अशें आमकां जाता. पूण हें कित्याक जाता? खंय ना खंय आमी चुकल्या भावार्थ आनी बरवसो समजोवपाक. आमी घोडेक सुरवात सारकी करता. जेजू तुज्या गायनी बरें जालें, गॉड हॅज सप्लायड ऑल माय नीड्स, सगळें म्हाका फावो केलां, आय एम लिव्हिंग इन हीज फिनिश्ड वर्क एंड आय शॅल लीव एंड नथींग वील हॅपन टू मी एंड आय वील प्रोक्लेम. एट द सेम टायम भिरांतीन जियेता. करेक्ट? जाता हे भाशेन? जाता वो जायना? आमी मातशें हालतात न्हू, वी स्टार्ट गूड बट आफ्टर सम टायम आमी मातशी जातात. जाता जायना? वी स्टार्ट गुड बट लेटर ऑन द इवल वन इज देयर बिहाइंड टू टेम्प्ट अस, बट एट द सेम टायम वी फॉल फॉर हिज टेम्पटेशन. कित्याक आमी उतरान कंटिन्यू रावंक ना. आर यू अंडरस्टँडिंग? नाव द प्रॉब्लम इज नॉट अ फॉल, बट द प्रॉब्लम कितें? पडटा तें न्हय. प्रॉब्लम जरी तर आमी पडली, गिव अप करता आनी पडोनूच रावता आनी चिंतता आनीक आमकां आनीक बरवसो ना म्हूण. हें आमचें चिंतना रॉंग. उतरा प्रमाणे कितें म्हूण? आमकां आनीक बरवसो ना. देवाचें उतर म्हणटा गॉड इज अ गॉड ऑफ होप. देव जावन आसा आमचो बरवशाचो देव. आमकां संवसारान दिसत आमी शेणटा, आमी पडटा, आमी पडलीं, आमी चुकलीं, आमी परत्यान पातकान पडटा, मे बी गॉड डजंट लव मी. नो नो. The Bible tells us, even though you fall, God is same yesterday, today and forever, who has forgiven you from all of your sins. Hallelujah.
आर यू अंडरस्टँडिंग? देवान आमकां सगळ्या पातकांतल्यान आमकां सोडयल्या, निवळ केल्या, सुटका दिल्या, पातकाचे बोगसोणे दिलां. पूण जरी तर आमकां ही समजणी ना उतराची, आमकां दिसता जेन्ना आमी पडल्या उपरांत देव आनी आमच्या सांगाता ना म्हूण. पूण देव जावन आसा बरवशाचो देव. गॉड इज अ गॉड ऑफ होप. तेका लागून आमच्या एक एकल्याच्या जिविताक बरवसो आसपाक जाय. कित्याक बरवसो आसल्यारूच भावार्थ आमच्या जिवितान काम करता. सदांच आमी हो उगडास दवरूंक जाय. बरवसो तर आमच्या जिवितान आसा, होप तर आमच्या जिवितान आमी दवरता. कसल्याच बरेपणाचो देवाच्या उतराच्या परमणे, बासावणेच्या परमणे, तेन्नाच हो भावार्थ आमच्या जिवितान काम करता. समजता? आर यू अंडरस्टँडिंग? जेन्ना आमी बरवसो, सो बरवसो दवरपाक आमकां भोव व्हड गरजेचें. हालेलुया. जायते फावटी जेन्ना आब्रामांक देवान इचून काडलो, तुज्या बापायचें घर सोड आनी हांव दाखयता त्या देसान वच म्हणपाक, आब्रामान बरवसो दवरलो आपूण वयता म्हूण त्या देसान, ज्या देसाक आपणें पळोवंक सुद्दां ना. हालेलुया. आमी वयपी काय? आमी नोको त्या देसान? तुमी वयतली? तुमकां कोणें नांव गांव कांयच दिवंक ना देसाचें, तुमी वयतात? तुमी पयलीं गुगल सर्च मारून पळयतल्यात न्हय खंय काय ते, नाल्यार कोणाक तरी गुगल ना जाल्यार कोणाक तरी वचून विचारतली, तुवें आयकला गो हो गांव? हांवें काय आयकोंक ना. उदक बीन आहा काय त्या गांवान? हो दोंगर चडोन आनी शेतांनी चलोन वयचें पडटलें उदक हाडूंक? आब्रामान कांय विचारूंक ना. कितें दवरलें? बरवसो दवरलो त्या ताळ्याचेर, जो ताळो ताणें आयकलो. ताच्यान म्हणूंक जाता आसलेलें न्हू, हो ताळो कोणाचो कोण जाणा? हो म्हज्या देवाचो काय ताळो, जो म्हाका म्हणटा एड्रेस ना कांय ना चल म्हूण? आमकां आयज देवान इतल्यो प्रॉमिसीस, त्या तेंपार आब्रामांक उतर पासून नासलें बरयलेलें, ताळो आयकलो. आयज आमकां कितली एडवांटेज आहा? आसा वो ना? एडवांटेज आहा, पूण आमी कितली घेता? हेर सगल्यो आमी स्किमी आनी हें तें घेवपाक आमी वयता, उतराचो कितलो फायदो काडटात काय आमी? वय वो ना? तुमी वचना सगळे डॉक्युमेंट्स बी घेवन कसल्यो स्किमी बी आयकत जाल्यार हां वयतात? वयतात न्हू. आमकां जाय एडवांटेज काडूंक, जी मेवल्या ती काडूंकूच जाय. उतराची आमी कितली एडवांटेज काडूंक जाय, कितलो फायदो काडूंक जाय ह्या उतराचो. येसो न्हू? पूण हें केन्ना जाता? जेन्ना आमी बरवसो दवरता ह्या उतरा प्रमाणे. सो आमच्या जिवितान कसल्याच आमच्या परिस्थितीक आमी बरवसो दवरप भोव व्हड गरजेचें. कित्याक बरवसो आसल्यार हो भावार्थ आमच्या जिवितान काम करता. हालेलुया. निराशीपण जायतें आसतलेंच, आमच्या जिवितान जायती बेजाराय आसतलीच, पूण त्या निराशीपणांतल्यान, त्या बेजारायेंतल्यान आमी बरवसो दवरूंक जाय देवाच्या उतराचेर आनी तेच्या बासावणेचेर. तेन्ना की हो भावार्थ आमच्या जिवितान काम करतलो आनी आमी देवा सारकिले रिजल्ट आमच्या जिवितान पळयतलीं. जाय आमकां सगळ्यांक रिजल्ट पळोवपाक? रिजल्ट पळोवंक जाय. कंडिशन बरवसो दवरूंक जाय. येसो न्हू? आनी बरवसो दवरतना, बरवसो म्हणजे कितें? तुका दिसना. यू हॅव टू इमॅजिन. तुका दिसना, तुवें डिजायर करूंक जाय. तुका दिसना, तुवें एक्सपेक्ट करूंक जाय. समजता? एक्सपेक्टेशन, युअर डिजायर, तुजें थिंकींग, इमॅजिनेशन. आयज आमी आब्रामाचें उदाहरण घेता तेन्ना 25 वर्सांक ही जर्नी ताजी जाली. तो म्हणटा आजुनूय आपल्याक भुरगें ना आनी तूं म्हणटा हांव जायत्या राष्ट्रांचो बापूय. जेनेसीस 15 पावल्या उपरांत तेन्ना देव ताका म्हणटा भायर सर तुज्या तंबूतलो, तुज्या टेंटांतल्यान, आनी म्हणटा वयर पळय म्हणटा नखेत्रांक, वयर पळय म्हणटा स्वर्गार आनी नखेत्रां मेज म्हणटा. स्वर्गान जितली नखेत्रां आहा तेज्याहून सुबेज तुजें आपणें युअर डिसेंडंट्स वील बी म्हणटा, तुजी सोसोद आसतली म्हणटा. आनी ताका मेजूंक लायता. आतां तो मेजता मेजता मेजता, आतां ताका तुमच्यान कावंट करूंक जाता नखेत्रां? कोणाच्यानूच जावची ना. जाता कोणाच्यान? आब्रामाच्यान जाली आसतली काय? पूण तो मेजता 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 कितें बदललें? चिंतनां बदललीं. चिंतनां कितें जालीं? म्हाका एकूय भुरगें ना तें चिंतप सायडीक उरोवन ताणें चिंतना कितें घडयलीं? देवान ताका दाखयलें ह्या नखेत्राकीन सुबेज तुजी नखेत्रां परी तुजी सोसोद आसतली म्हूण सांगलें. आयज तेजें ही नखेत्रां मेजता मेजता, नखेत्रां मेजप म्हणजे कितें? देवाच्या उतराचेर तुजें ध्यान मन घालप. नखेत्रां मेजपाक कमांड कोणाचो? देवाचो. उतर कोणाचें? देवाचें. आयज उतर खंय आहा? पुस्तकान. जितलें तुजें ध्यान मन त्या पुस्तकाच्या उतराचेर पडटलें तितलें तुजें मन बदलतलें तुजे परिस्थितींतल्यान, आनी तुजें ध्यान मन वयतलें देवाच्या बासावणेचेर, जें तुका फिजिकली दिसना पूण स्पिरिच्युअली तुका ऑलरेडी तें देवान दिलां म्हूण. आनी जितलें तुजें ध्यान मन तूं मेजता 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 मिन्स पळयता पळयता, जे भशेन आब्रामान मेजलें तेन्ना तेजें मन बदललें.
ज्या जाग्यार तो आपणाक पळयतालो आपल्याक एकूय भुरगें ना, आयज तो कसो पळयता आपणाक जाय त्या राष्ट्रांचो आपूण बापूय. आनी आतां ताका देव कितें म्हणटा, तूं हेज्या फुडें आब्राम न्हय, तूं आतां हेज्या फुडें कितें आसतलो, एब्राहिम आसतलो. म्हणजे कितें, जाय त्या राष्ट्रांचो बापूय. आतां तेज्या भावार्थाचें पावल कितें, पयलें पावल आमी तेजें पयलें कसलें, नेकेत्रां मेजली तेणें, पोवंक लागलो तो वयर, वय ना, तितलें तेजें मन बदललें. आतां दुसरें देव ताका कितें म्हणटा, तूं वच आनी तुजें नांव कितें सांगतलो, कितें सांगतलो तूं वचोन भायर तुजें नांव, एब्राहिम म्हूण. एब्राहिम म्हणजे कितें, तेजो अर्थ कितें, हिब्रू भाशेन तेजो अर्थ कितें, जाय त्या राष्ट्रांचो तूं बापूय. आतां वो बापूय आजुनूय जावंक ना. आतां तो भायर वयता आनी म्हणटा हांव जाय त्या राष्ट्रांचो बापूय. तुका दिसना लोकांनी तेजी खेबणां केल्या आसतलीं त्या टायमार म्हूण, वो आनी कितें सांगता, सगलो ते वो आमचे बरी भोंवता, एका एकूय भुरगें ना आनी वो आतां म्हणटा जाय त्या राष्ट्रांचो बापूय. जावंक नासतलें. जायते पाटी आमी म्हणटा आसतलीं न्हू, जेजूच्या गायनी बरी जाली आनी आमची घरची म्हणटा पेकोवणी तर जावंकूच ना, कांयच बदलावनी ना, कितें बरें जालें म्हणटा. पूण तो आतां कितें उलयता, भावार्थ उलयता. भावार्थ म्हणजे कितें, दिसना तेजेर आमी सोत मानता, ओ दिसना तेजेर सोत मानपाची खात्री आमकां तो जावन आसा भावार्थ. आयज अब्राम कसो पोवंक लागलो आपणाक, जाय त्या राष्ट्रांचो आपूण बापूय म्हूण तो उच्चारणी करून सगल्यांक सांगत भोंवलो. भावार्थ कसो, उच्चारणी केली. देव म्हणटा न्हू, वॉट्स एवर यू डिझायर यू बिलीव and you speak what you want to see over your life. तू उलोय, तुज्या जिवितांत तू कितें पोवंक सोदता तें उलोय म्हूण आमकां. आतां जेजूक पासून पेकोवणी दिवंक जाय. जेजू सदांच उलयलो, बी हिल्ड, रिसीव युअर सायट, ओ कान उक्ते जा, ओ यू नो मेळ्या ओतम्यांक तो उलयलो भायर सर, ओ पेकोवणी घे, येसो न्हू, बी हिल्ड. समजता, जेजू उलयलो. उलयनासतना एक तरी जाल्या काय पेकोवणी, उलयनासतना. देवान संवसारूच घडला उतरां उलोवन, पेकोवणी उलयनासतना जातली ना. सो जरी तर आतां अब्रामाक आपल्या जिवितान जे देवान बासावणी दिल्या ती घडोवन येवपाक जाय जाल्यार अब्रामान कितें करचें पडलें, हांव जाय त्या राष्ट्रांचो बापूय म्हूण सगल्यांक सांगचें पडलें जावच्या पयलीं. whatsoever you desire you believe that you have received and then it will be yours. तूं कितें डिझायर करता, तूं डिझायर म्हणजे कितें, तुजो होप, तुजें एक्सपेक्टेशन, तुजें इमॅजिनेशन. सो अब्राम जायत्या राष्ट्रांचो बापूय जावच्या पयलीं, आयजेकाचो बापूय जावच्या पयलीं अब्रामान पयलें कितें बदलचें पडलें, आपल्याची चिंतना. कितें बदलचें पडलें, आपल्याची चिंतना. तेच भाशेन आमच्या जिवितांत कसलेय प्रश्न आसोनी आमी बदलूंक जाय पयलीं कितें, आमची चिंतना. चिंतना बदलल्या बगर आमच्या जिवितांत आमकां कितेंच बदलावणी पळोवपाक आमकां जावची ना. आमी इमॅजिन करूंक जाय जे भाशेन आयज आमी अब्रामाची सोसोद म्हणटा, वयवून आमी म्हणटा न्हू, वी आर द डिसेंडंट्स ऑफ एब्राहिम, आमी अब्रामाची सोसोद म्हणटा, अब्रामाचे बेसांवां आमचेर हा म्हणटा, जाल्यार त्याच अब्रामा भाशेन जे भाशेन तो भावार्थान चल्लो, आमी त्याच भाशेन तो जे भाशेन चल्ला तशें भावार्थान चलोंक जाय. आनी भावार्थान चलतलो जाल्यार ह्यो बासावण्यो आमच्या जिवितान आमी उच्चारूंक जाय, आमचें तोंड उक्तें करून. आर यू अंडरस्टँडींग? आमचें तोंड उक्तें करून आमी ह्यो बासावण्यो आमच्या जिविताचेर, आमच्या आमच्या ऑन आवर लायफ आमी हें उलोवप करूंक जाय, उलोवंक जाय. जें कितें ना तें आसा कशें आमी उलोवंक जाय. कितेंच पासून उणेपण दिसता, उणेपण उलोवप ना, पूण आसा म्हूण जें कितें जाय तें आमी उतरां प्रमाणे आमच्या जिवितान आमी उलोवंक जाय. जे भाशेन तो आतां सगल्यांक सांगत भोंवता आनी कितें म्हणटा, हांव जाय त्या राष्ट्रांचो बापूय. ताका कोणी विचारता जायत आसो, तुजें नांव कितें, हांव जाय त्या राष्ट्रांचो बापूय. आनी लोक पळयता एक तर भुरगें ना, वो कितें सांगता. पण तेणें ती परवा केली म्हणजे कितें, वन वे जेन्ना आमी एक वाट अशी आहा की जेन्ना आमी उतरां प्रमाणे चलतलीं, लोकांक संवसाराक दिसती पडटलें की आमी दुसरे भाशेन जियेता. वी वूड बी डिफरंट टू अदर पीपल. आमी डिफरंट आसतलीं दुसऱ्या लोकांहून. जी कोण जेजूक पातयेता आनी तेज्या उतरां प्रमाणे चलता, संवसाराचे चाली प्रमाणे आमी आतां चलोना. आनी संवसार आमकां कसो पळयतलो की आमी ही दुसरे भाशेन ही वेगळीच आहा, समजता. पूण जो मेरेन तर दुसरो आमकां वेगळी हा म्हूण अशें पळयना. आतां आमी पासून जेन्ना उतराची समजणी सांगता, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड वेन दे लूक एट अस दे से दीस इज समथींग डिफरंट. समटायम दे इवन लाफ एट अस. आमकां आसता, आमचेर आसता. आतां पासून आमकां आतां आमी उठोन हिंगा येता, सदां उठोन हिंगा येता, यू नो, जावं आमच्या फॅमिलीनूय म्हणून येता, जावं आमच्या सोरभोंवती आहा तो लोक पासून दे लाफींग एट अस. कितें म्हणून हें उठोन वचपाचें, खंय वयता, आनुको तुमकां बीन जाता जाल्यार, बट म्हाका जाता, तुमकांय जाता आसतलें. खंय म्हणून धांवता हे उठोन, बट दे डोंट नो आमी आमच्या जिवितांत कितें एक्सपिरियन्स करता. दे डोंट नो.
बिकॉज इफ जोरी तर मनशाक खबर आहा हे उतरान कितें आहा आनी हे उतरान कितें आहा आनी हे उतरा फाटल्यान जेन्ना जो मनीस धांवता त्या मनशाक कितें बरेंपण येता. इट्स नॉट अबाउट आउटसायड गुडनस, इट्स द इनसायड गुडनस. तुज्या भितरल्यान तुका कितें बरेंपण जावं तो संतोष जावं ती शांती जावं तें बरेंपण, यू नो दॅट कंप्लीटनेस वॉट यू एक्सपिरियन्स इन युअर लायफ, दॅट इज समथींग वीच यू कॅनॉट इवन एक्सप्लेन. समजणी पासून कोणाक दिवंक जावची ना जे आमी कितें अणभव करता. पूण लोक जेन्ना दुसरो आमकां पळयतलो आमी डिफरंट कशी दिसतली तांकां. आमी तांकां एक यू नो हें आनी कितें विचित्र म्हणटा पळय ते भशेन आमी दिसोंक शकता तांकां. एके वाटेन ती आमकां आसता पासून हें अब्रामाचें कितें जालां सेम जालां आसतलें. कित्याक भुरगें नासलेलो बापूय कितें सांगतलो, कितें सांगोंक जाय ना, भुरगें ना कसो न्हू, पूण तो सांगता कितें हांव जायत्या राष्ट्रांचो बापूय. हे भाशेन आमचो भावार्थ वाडोंक जाय आनी चोडोंक जाय ह्या उतरांतल्यान. आनी भावार्थ कसो येता, देवाचें उतर आयकॉन आनी आयकॉन वो भावार्थ आमकां येता. देवान दिला भावार्थ आमकां एकूच मात्राचो, पूण वो आयकता तितलो आमचो हो भावार्थ आमकां वाडटा आनी चोडटा. जितलो भावार्थ वाडटा आनी चोडटा तितली आमी ह्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत जियेता. इवन दो आतां लोकांक पासून तर दिसता आमी डिफरंट आहा, कितें आहा आमकां तेचो कांय फरक पडना. बिकॉज वी नो वे वी स्टँड. आमची आयडेंटिटी आमची वळख कितें आहा ती आमी जाणा. सो अब्रामाचो संबंद कोणा सरशी आसलो, बापा सरशी, देवा सरशी. सो संवसार कितें म्हणटलो तें ताका पडोंक ना. कित्याक ताणें कितें अणभव केलो, देवाची भासावणी. म्हजो देव म्हजो रोचणार तर म्हाका जायत्या राष्ट्रांचो बापूय कसो पळयता जाल्यार हांवें म्हाका कितलो पळोवंक जाय ते भाशेन. करेक्ट न्हू. पूण आमी आमकां कशीं पळयता उणेपणान, हें ना तें ना तें ना. पूण देव म्हणटा आय हॅव सप्लायड एवरीथींग अकॉर्डिंग टू माय रिचीज. समजता आमचो बापूय इतलो गिरेस्त आहा, ताणें आपल्या गिरेस्तकायेच्या उद्देशी आपणें तुमकां सगळें दिलां म्हणटा आनी आमी दीसभर आमचें उणेपण मेजतात. येस ओ नो. आतां जेन्ना अब्रामाचें जिवीत आमी पळयता, स्वर्गीचो रोचणार, स्वर्ग आनी संवसाराचो रोचणार ताका म्हणटा जायत्या राष्ट्रांचो बापूय तुका हांवें केला म्हणटा. कित्याक देवाक येवजण आसा ताजें सोवें, देवाक येवजण आसा तुज्या आनी म्हज्या सोवें. पूण आमी कॉपरेट कोता काय, अनलेस अँड अंटील अब्राम कॉपरेट करूंक ना तो पयलो जायते अप एंड डावन जाले ताजे. वय ना दुबावलो मिनींग फोट मारली तेणें, मागीर तो सर्वंटा कडेन गेलो आनी मागीर तो इस्मायल जालो आनी लॉट ऑफ थिंग्स हॅपन. येस ओ नो, इवन आफ्टर द प्रॉमीस. बट जेन्ना तो देवाची बासावणी ती नेकेत्राच्या टायमार तेन्ना जो एनकावंटर जालो बापाच्या उतरा कडेन तेजो, इन जेनेसीस 15 आमी पळयता एब्राहम बिलीव्ड द लॉर्ड अँड देन ही वॉज काउंटेड एज रायचियस. नितीवन म्हूण ताका पाचारलो. कित्याक ही बिलीव्ड. समजता. इन जेनेसीस 15:6 आमकां कितें म्हणटा, एब्राहम बिलीव्ड अँड ही वॉज काउंटेड एज रायचियस. हालेलुया. सो आयज आमी कोणा उद्देशी रायचियस, आमी जातेली रायचियस काय आमी ऑलरेडी रायचियस जाली. कॅन वी गो टू दॅट जेनेसीस 15:6. ओके 15:6 यू पुट. आतां जेन्ना ताका बासावणी देवाची आयली तो कितें म्हणटा, आपूण वचोन सगल्यांक तो म्हणटा आयज सान देवान ताचें नांव बदल्ल्यान ताका सांगलें कितें, आयज सान तूं अब्राम म्हणचो ना, तूं चायल्डलेस म्हणचो ना, तूं कितें म्हणटलो जायत्या राष्ट्रांचो तूं बापूय. कित्याक हांवें तुका केला. सो देव तर म्हणटा हांवें तुका नितीवन केला म्हज्या पुता उद्देशी, हांवें तुका म्हज्या गिरेस्तकाय उद्देशी तुका गिरेस्त केला. जाल्यार तुज्या जिवितान कितें उणेपण आसतलें. हांवें म्हज्या पुताच्या घाया उद्देशी तर तुका पेखवणी दिल्या जाल्यार म्हज्या जिवितान आनीक दुयेंसां आसोंक जातलीं. वय ना. म्हज्या पुता उद्देशी हांवें तर तुजी सोडवण केल्या जाल्यार तुका बांदपासाचो एक आनीक बांदपास आसतलो सैतानाचो ना. पूण हें सगलें आमी कित्याक एक्सपिरियन्स करूंक पावना, कित्याक उतरा प्रमाणे आमच्या मनाची नवसरणी जावंक ना. ताका लागून उतरान जितली आमी रावतली तितली म्हज्या मनाची नवसरणी जाता आनी तितलें नितीवनपणाचें जिवीत हांव जियोंक पावता. हांगा कितें म्हणटा, ओके गो टू द प्रिवियस वर्स. वी स्टार्ट फ्रॉम वर्स 1. After these things, the word of the Lord came unto Abram. अजूनही कितें आहा तो Abram. In a vision saying, fear not Abram, I am thy shield. हांव तुजो shield म्हणल्यार राखण, प्रोटेक्टर शिल्ड. हांव जावन आसा तुजो प्रोटेक्टर शिल्ड राखणो. कितें म्हणटा ताका, शिल्ड आसता पळय राखपाचें,
सोल्जर्स बीन घालता ते प्रोटेक्शनाचे सुरक्षा कवच व्हेरी गुड वर्ड सुरक्षा कवच ओके सो हांव जावन आसा तुजो शिल्ड म्हणटा एंड युअर एक्झिडींग ग्रेट रिवॉर्ड एंड अब्राहम said Lord God what will you give me seeing I go childless and the steward of my house is this Eliezer of Damascus. Then next verse, and Abraham said behold to me. आता तो म्हणता तू म्हाका कितें what you will give me seeing me I go childless हांगा तो कितें म्हणटा तूं आपल्याक कितें म्हूण दितलो तूं म्हाका तूं पळयता आपूण भुरगो नासलेलो चायल्डलेस पूण देवान ताका इन 12th चॅप्टर कितें बासावणी दिलेली तुका जाय त्या राष्ट्रांचो बापूय हांव कोतोलो म्हूण तुज्या पांयचे घर सोड आनी देवान ताका बासावणी ब्लेसिंग आय वील ब्लेस यू ताका ब्लेसिंगाची बासावणी दिली सगळें ताका दिलें पूण तरी आसतना अब्रामाचें मन आजुनूय बदलोंक नाहलें आनी तो कितें म्हणटा तूं म्हाका भुरगें नासलेलो कसो पळोवन तूं कितें म्हूण म्हाका दितलो आनी तो चिंत्ता आतां कितें म्हजें सगळें दायज आहा तें कोणाक वयतलें म्हज्या घराचो जो स्टिवर्ड आहा एलियाजार दमास्कसाचो ताका वयतलें कित्याक आपल्याक सोदना येसो न्हू जेन्ना तुजें दायज आसता दायज कोणाक मेवता तुजें सोस्तीक रायट येसो न्हू पूण आतां तो म्हणटा म्हाका भुरगें ना म्हजें सगळें दायज वयतलें कोणाक गिरेस्कार वयतली कोणाक सगळें म्हज्या घरान जो एलियाजार आहा स्टिवर्ड ताका पूण देव कितें म्हणटा एंड अब्राहम सेड बिहोल्ड टू मी यू हॅज गिवन नो सीड कितें म्हणटा ते देवाक तुवें म्हाका आजुनूय सीड दिवंक ना एंड लो वन बॉर्न इन माय हावज इज माय hair. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine hair, but he that shall come forth out of thy own bowel shall be thy hair. हांगा देव ताका क्लियरली सांगता तो तुजो दायज घेवचो ना पूण तुका पळय जल्मतलो तेका तुजें दायज वयतलें समजता गॉड इज मेकिंग व्हेरी क्लियर टू हिम देव आपली बासावणी आतां अब्राम आजुनूय समजना तो कित्याक तो समजना ताजो फोकस की हा आपणाचेर आपले कुडीचेर वयवो ना पूण जेन्ना आतां आमी समजोया जेन्ना आमचो फोकस आमच्या प्रॉब्लमाचेर आसता देवाची बासावणी आमकां समजणी येना ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा कितें आमचो फोकस पयलीं शिफ्ट जावंक जायो खंय वचोंक जाय फोकस देवाच्या उतराचेर एवरी टायम तुमी पळोवया एवरी टायम वी ऑल्सो से रायट फोकस शिफ्ट जावंक जाय फोकस शिफ्ट जावंक जाय फोकस जो मेरेन आमचेरूच आसता आमकां कितें दिसती पडटा उणेपण कितें ना पळय तें पूण जेन्ना आमचो फोकस शिफ्ट जावन आमी उतराचेर घालता आमकां कितें दिसती पडटा सुबामपणांचें देवान आमकां ऑलरेडी पुता उदेशीत दिवन दवरलेलें आहा ह्या उतरांतल्यान तेजेर आमचें ध्यान वयता पूण आमचो फोकस शिफ्ट जावंक जाय समजता आर यू अंडरस्टँडींग दीस पूण दिसभर दिसांतल्यान कितले पाटी आमी आमचेच उलयतात तुमी सांगा पळया इन अ डे हाव मेनी टायम्स वी स्पीक अबाउट अवर सेल्फ कितले पावटी पावट बीन ना सगळोच पावट सगळेच पावट सो वेन वी वील लर्न टू शिफ्ट अवर फोकस देन यू तो एटलीस्ट वी हॅव टू येस बट हाव How long we'll meditate? Each and every time or day and night? Joshua 1:8, what it says? Praise God. Okay, and behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine hair, but he that shall come forth out of thy own bowel shall be thy hair. Now he brought him forth abroad and said, Look now toward heaven. Okay, go AMB. 15:5. Select here. 5. Okay. And the Lord brought Abraham. He brought him outside. From where? Outside his tent into the night. खुंच्यान भायर हाडलो ताका तोंबूतल्यान टेंट आसतलें न्हू आदी तोंबू बांदताले न्हू तोंबूत न्हिदला आनी तो कितें पळयता आतां भितर आसतना कितें पळयता तो कितें नेकेद दिसती पडटा भितर रावन तोंबून आतां येयल्या न्हू ती घरां हारशें आसलेली सगळें दिसता वयले ग्लासाची आदी तशें नासलें आदी कितें तोंबून आसलो आनी आतां तो न्हिदोन कितें पळयता हांव चायल्डलेस म्हाका भुरगें ना कोणाक वयतलें म्हजें दायज आनी वो आनी देव कितें पूण सांगता म्हाका बोगर बोगर येसो न्हू तुजे सोस्तीक दितलो हे शार दितलो वो जागो दितलो तुजे सोस्तीक भुरगें तर एकूय ना I go childless. That is what exactly he says. What you will give me, seeing me going childless.
येस ओ नो? यू हॅव नॉट गिवन मी एनी सीड. तुवें आपल्या एकूय भुरग्यान दिवंक ना आनी आपूण भुरगो नासलोलो हा. आतां तो सगळें कितें पळयता, ध्यान खंय हा, ध्यान खंय हा, तोंबून भितर हा. ओके, लेट्स से द टेंट इज हियर. ओके, तोंबून भितर रावला आनी कितें पळयता तो आतां? चित्ता सगळें. इमॅजिनेशन कितें हा? आय एम चायल्डलेस, आय एम ओल्ड, म्हाका भुरगें ना आनी हांव जाणटो जाला, हें आतां कशें घडटलें, आंगान कुडीन शक्ती ना आनी बायलूय जाणटी जाल्या. हे हाव दीस वील बी पॉसिबल? इट्स इम्पॉसिबल. एन वो देव कितें सांगता काय? आतां हें तोंबून बसून इमॅजिनेशन चलता खरें? कितें चलता इमॅजिनेशन? उतरा प्रमाणे बासावणी तर कितें जायत हा 12 चॅप्टरांसान 12, 13, 14, हे आतां 15 जालें. नाव 12, 13, 14 पासून कितें बासावणी चलता चॅप्टरान? की तुका आपणे जायत्या राष्ट्रांचो बापूय केला. येसो न्हू? तुका आपणे इचून काडला. पूण वो आतां तोंबून रावोनूय कितें चिंता? हांव चायल्डलेस आहा. ना, चायल्डलेस म्हणजे कितें? ना, उणेपण. आयज आमच्या परिस्थिती प्रमाणे कसलीय परिस्थिती आसून आमी चिंता ना ती वस्त, जायना हें, घडोना हें, नॉट पॉसिबल, नॉट हॅपनिंग. अंडरस्टँडिंग? ही सगळी आतां हेची परिस्थिती कितें? भुरग्याची. आमच्या जिवितांत डिफरंट परिस्थिती आहा. वय ना, शांती ना, संतोष ना, गिरेस्तकाय ना, खुशालकाय ना, बरेपण ना, संबंद ना, रिलेशन ना, उणेपण. भुरगीं सारकी ना, घोव सारको ना, बायल सारकी ना, शेजाऱ्या त्रास दिता. येसो न्हू? हे सगळें आमचे जे तेजे चायल्डलेस आनी आमचे सगळ्यांचे हे प्रॉब्लम आसतले. अंडरस्टँडिंग? आतां वो टेंटान रावन वो आतां कितें चिंता? इमॅजिनेशन ना पळय तें. आनी आतां कितें जाता पळय? एंड द लॉर्ड ब्रॉट अब्राम आउटसायड. ब्रॉट आउटसायड. लूक एट दीस वर्ड आउटसायड. आउटसायड म्हणजे कितें? आउटसायड म्हणजे इन अदर वर्ड भायर वचपाचें. पूण ह्या आउटसायडाचो मिनींग कितें समजूया आमी आतां? शिफ्ट युअर फोकस. आउटसायड म्हणजे कितें? आतां तो भितर रावन कितें चिंता? ना 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 ना. करेक्ट? Now God had to bring him outside, out from his situation, out from his wrong imagination, out from his wrong understanding, out from his self-focus. Understanding? देव तेका आतां आपल्याच्या स्वताचेर तो पळय ध्यान दवरून हा ना म्हूण तातूंतल्यान देव तेका आउटसायड काडटा म्हणटा पळय तशें भायर काडटा. इन आउटर पेज आमकां कितें दिसता? तोंबूतल्यान भायर काडला. तोंबूतल्यान भायर काडप म्हणजे कितें समजणी? ताणें देवान तेका तो पळय सेल्फ फोकसान हा तातूंतल्यान तेका भायर काडून आपणाच्या बासावणेचेर फोकस घालपाक देव तेका त्या तोंबूतल्यान भायर काडटा. आयज तुका आनी म्हाका ह्या उतराचेर फोकस घालून देव आमकां आमच्या सिट्युएशनांतल्यान भायर काडून जे जेजून ऑलरेडी दिवन दवरलेलें हा तेजेर फोकस करूंक देव आमकां आउटसायड काडटा, भायर काडटा. समजता? पूण आयज ही चॉयस तुजी आनी म्हजी. अब्रामान जाय जाल्यार म्हणूंक जाता आसलेलें हांव वचना भायर. भायर कितें हा? वय ना म्हणूंक जायना आहलें. आयज आमी म्हणटा न्हू ना तें खरें तूं आनी कितें बिलीव म्हणटा. दिसती तर पडना काय? जाता केन्ना केन्ना आमी स्टबन जायना? हे जातात. तुमी कितलेंय ना म्हणत बट द हॉनेस्ट आन्सर इज येस. समटायम्स वी बिकम स्टबन. आमी म्हणटा कितलें केलें जायत ना, कितें म्हूण करपाचें. ओले आमचे डायलॉग्स व्हेरी कॉमन येतात. येता वो येना? येता. कितलें म्हूण करपाचें? जाय तें केलें सिस्टर. आवय आमकांच सांगता ना केन्ना केन्ना कितलें केलें सिस्टर तें जायत ना. दुसरो स्क्रिप्चर चेंज करुया पळया. इज देयर अ प्रॉब्लम इन द स्क्रिप्चर? or problem in me that I am carrying an unbelief? Yes or no? Is it a problem in the scripture or in me? Sometimes people come up and they say, what scripture no dista माझ्या problem scripture change करूया. It is all about believing. सगळे आमी सोत मानता कितले आमी पळय सोत मानता तेजेर आयज त्या देवान द वर्ड ऑफ गॉड केम टू हिम एंड द लॉर्ड ब्रॉट अब्राम आउटसायड हिज टेंट इनटू द नायट. भितरल्यान तेका तो भायर घेवन येता. कित्याक भितर तो कितें पळयता? आपणाचेरूच फोकस मारून आहा, आपणाचेरूच ध्यान करून आहा, आपणाचेच चिंतून आहा. कितें म्हूण? की हांव जाणटो ओ कशें जातलें, चायल्डलेस आहा. ना तें उलयता. ना तें उलोवप म्हणजे दिसता तें उलोवप. ओके, इन अ सिंपल वे ना तें उलोवप म्हणजे कितें? दिसता तें उलोवप. तेका भावार्थ म्हणटा दिसता तें उलयता तेका. आतां हो भावार्थाचें उतर आसलें तेचें आय गो चायल्डलेस. दॅट इज अ फॅक्ट. नो, दॅट वॉज अ फॅक्ट दॅट ही वॉज चायल्डलेस. करेक्ट? तो तें जावन आसलें एक फॅक्ट. फॅक्ट म्हणजे कितें? जें दिसती पडटा पळय तें. तो रॉंग उलोवंक ना.
तो फोटी उलोवंक ना, तो सोत उलयलो, पूण तें जावन आसा एक फॅक्ट, दिसती पडटा तें. पूण हांगासर देव ताका कितें दाखोवंक सोदता, दिसती पडटा तें न्हय, पूण तूं भायर यो, म्हजी बासावणी तुका हांव दाखयता. कितें जाता, एंड सेड, लूक नाव टुवर्ड द हेवन्स एंड count the stars. If you are able to count them, it's a challenge. That means nobody is able to count the stars. कोणाच्यानूच नखेत्रां काउंट करपाक जायना. पूण तेजी निशाणी कितें, समजोणी कितें, God wanted to shift his focus from himself to his promise. Hallelujah. God wanted him to shift his focus from his self to his promise. ये तर घडोवन येवंक जाय तुज्या आनी म्हज्या जिवितान. एक एक्शन जावंक जाय, जे एक्शन जावन आसा आउटसायड येवपाचें. समजता? आर यू अंडरस्टँडिंग दिस? तुज्या आनी म्हज्या जिवितान आमचें एक्शन जावंक जाय, आमच्या सिट्युएशन तर आमचें चेंज जावंक जाय, एक्शन जावंक जाय आमचें भायर येवपाचें. खुंयसान? आमच्या सेल्फ फोकसांतल्यान. Hallelujah. Next कितें जाता? Look now toward the heaven and count the stars if you are able to count them. Then he said to him, so numerous shall your descendants be. इतली तुजी सोसोद आसतली. आता पळय, जागो तोच. One is inside and the other is outside. तुमकां खंयची सायड जाय, इनसायड or outside? So you all have to make a decision and make a choice. Understanding? आमी डिसिजन करूंक जाय, आमकां तें इनसायड रावंक जाय. इनसायड म्हणजे कितें? सेल्फ फोकस. आउटसायड म्हणजे कितें? गॉड फोकस्ड. इनसायड म्हणजे कितें? लुकिंग अनटू योरसेल्फ where there is all lack you are seeing which is fact, but the word of God has the power to change your fact into truth, into the promise of God. Hallelujah. For that we need to make an action to move outside. आमी एक्शन करूंक जाय भायर सरपाक. खिसान? तुमी हिंगाच्यान भायर वयशात? घरांतल्यान भायर रावशात राती कोडे. आय एम नॉट स्पीकिंग अबाउट दॅट इनसायड आउटसायड. जाल्यार घरा भायर टेरेसार वचून बसच्यात हांवें सांगलां म्हूण. आय एम नॉट स्पीकिंग अबाउट दॅट इनसायड आउटसायड. नो. फ्रॉम युअर सेल्फ फोकस टू गॉड फोकस्ड. फ्रॉम युअर सेल्फ सिट्युएशन टू गॉड्स प्रॉमिस. हालेलुया. God promises the place where God bring him to show him that count the stars of heaven if you are able to count, because that is something impossible. Because we always say in the kingdom of God there is in abundance. Where once upon a time where Abraham was seeing himself childless, there came a point today you and I, the numerous descendants of Abraham, when he moved by faith. He walked by faith. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. So we are the आमी जी भावार्थी हा, आमी जी जेजूक सोत मानता, जेजूक स्वीकारला सोमी दोनी म्हूण, आमी भावार्थी अशी की आमी दिसता तेजेर सोत मानिना, पूण आमी दिसवाना तेजेर सोत मानता. आनी दिसवाना तेजेर सोत मानपाक हांवें एक उतर घेतलेलें कितें? भावार्थ आनी कितें जाय? भावार्थ तर जिवितान काम करतलो जाल्यार कितें जाय? भावार्थ जिवितान काम करतलो जाल्यार कितें तरी जाय? बरवोसो. समजता? आता वो बरवोसो अब्रामाच्या जिवितान कशें ताणें काम केलें बरवोशान तें आमी पळोवया. कॅन वी गो टू रोमन्स? वी कॅन गो टू रोमन्स 4, 7, 18, 19. You can go. Okay, we'll start from 17. Go KJV, please. Okay. 17 and पै कितें बरयला? As it is written, I have made you a father of many nations. आता ही भासावणी कोणाची? I have made you a father of many nations. हांवें जायत्या राष्ट्रांचो तुका बापूय केला. कोण म्हणटा? देव म्हणटा. करेक्ट? आता देवान जेन्ना तेका हांवें तुका जायत्या राष्ट्रांचो बापूय केला म्हणून जेन्ना सांगलेलें, अब्रामान कितें म्हणलेलें? वॉट यू वील गिव मी, सीइंग मी गो चाइल्डलेस? म्हाका अजुनूय भुरगें ना, तूं म्हाका कितें दितलो? आनी म्हज्या घरान जो स्टिवर्ड आहा तो सगळें जाता क्वेश्चन मार्क घालता. वय ना? पूण देवाची भासावणी कितें? ना ना, तूं जे सोस्तीक जो तुज्या उद्देशी जल्मतलो तेका तुजें सगळें दायज मेळटलें. करेक्ट? आनी 6वी वळ आमकां जेनेसीस कितें म्हणटाली? अब्रामान सोत मानलें देवाचें आनी तो नितीवन म्हूण ताका ही वॉज काउंटेड एज रायचस. When he believed in the Lord, he was counted
righteous. Now today, when you and I believed in our Lord Jesus Christ, that He encountered and accepted Him as a Lord, and आम्ही त्यांना सोमी दोन्ही म्हणून मानून घेता, आम्ही कितें जाता? Righteous जाता, नितीवंत जाता. वय ना, हे जेन्ना आम्ही स्वत मानता, ते एक उतर हा कितें? When you believe, when Abraham believed, he was counted righteous. When you and I believe and accept Jesus as Lord and Savior and believe that He died for us on the cross and He was resurrected and त्याच्या पुनर्जीवनपणांतल्यान आम्ही जीवन जाल्या म्हणून आम्ही स्वत म्हणता, आम्ही कितें जाता? नितीवंत जाता. समजता? आता ही बासावणी जेन्ना देवान ताका दिली, I have made you a father of many nations, before him whom he believed. Who believed? Abraham believed, even God who quickeneth the dead and calleth those things which be not as though they were. आता हांगासर कितें म्हणटा? जो देव, जो who quickeneth the dead, म्हणजे कितें? मेलेल्याक जिवीत दिता. मेलेल्याक जिवीत दिता. आता कोण दिता मेलेल्याक जिवीत? देव दिता. हांगा कितें म्हणटा? Even God who quickeneth give life to the dead, who give life to the dead, who quickeneth the dead, जो मेलेल्याक जीवित दिता आणि तो calleth those things which be not as though they were, and calleth those things आणि ना त्यो वस्तू आसा शो करता. ना त्यो वस्तू आसा शो करता. आता कितें नासलें अब्रामाच्या जिवितान? त्याच्या जिवितान तो चाइल्डलेस असलो, पूण आयज त्याच्या जिवितान तो चाइल्डलेस असलो. सुरवातेक देव ना त्यो वस्तू आसा शो करता. कित्याक? तो देव जावन आसा मेलेल्याक जिवीत दिता. आयज तुज्या आनी म्हज्या जिविताक आयज आमी पळयता कितें बरें पडना, सुसेग ना, कांय ना. एके भाशेचें आमी कितें एक्सपिरियन्स करता? एक मरण कशें. पूण ह्या सुक्या जमनीक उदीक दिता, जावं सुकलेल्या झाडाक उदीक दिता, सुकलेलें सगळें आहा तें जिवीत करता. ही पदवी कोणाक आसा? देवाक आसा. आयज ताणें अब्रामाच्या जिवितान ही बासावणी घडोवन हाडली. द गॉड हू क्विकन, जे मेलेल्याक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू आसा शो करता. आमी जेन्ना आमच्या जिवितान ना पळय, ते आसाशें कशें उलयता ओ ना तें नाच म्हणून उलयता? सांगात. आसा ना त्यो वस्तू आमी आसा म्हणून उलयता ओ ना त्यो नाच म्हणून उलयता? ना त्यो नाच म्हणून उलयता. पूण देव कितें करता? ना त्यो वस्तू आसा शो करता. त्या वस्तूंक तो उलो मारता. ही कॉलेड दोज थिंग्स. तो त्यो वस्तू अश्यो उलो मारता एज इफ त्यो वस्तू आसा कश्यो. ना त्यो वस्तू. आतां केन्नाय आमकां कितें ना, आमी कितें म्हणटलीं? आसा. कितें म्हणटलीं आमी? ना तें ना. आनी ना तें तुवें आसा म्हणलें, तुजो सायडीक उबो आहा तो कितें म्हणटलो तुका? सारकें न्हू? आतां तुज्या घरान सपोज आतां कितें ना, ओके, लेट्स से सांजेक रांदतलो जाल्यार तांदूळ ना, ओके, तूं कितें म्हणटली? सांजे तांदूळ ना, सांजे तांदूळ ना. आनी घरान सगळ्यांक खबर आहा ना म्हण. तुका कोण कांय म्हणचो ना. आतां तुका खबर आहा बालदी खाली आहा तांदळांची तुजी, ओके. आतां बकेट खाली आहा तांदळांची आनी तूं कितें म्हणटा? देवान ही बालदी कितेंच म्हाज्या घरान उणें करूंक ना, पूण आमगेर बरोन वता म्हूण हांव तुका अर्गां दितां. तुजी सायडीक आहा ती कितें म्हणटली? ही बालदी खाली आहा, ही आनी कितें उलयता? ही खंय वचोन येयल्या? कोणागेर गेलेली गे फोंड्या? ही फोंड्या गेलेली कोणागेर तरी? ही कितें शिकोन येयल्या? बालदी एमटी आहा आनी ही म्हणटा बरोन वता. येसो न्हू? आनी तुज्या शेजाऱ्या खातीर, तुज्या सायडीक जावं भुरगीं जावं कोणीय जावं जेंकां जेजूची वळख ना, ती कितें म्हणटली? खंय गेलेली तूं? कितें आयकोन आयल्या? बालदेन कांयच ना, तूं कशें म्हणटा बरोन वता? समजता? आतां ही कितें उलयता? ना त्यो वस्तू आसा कश्यो उलयता. करेक्ट? आनी संवसारी लोक जी उतराची समजणी ना, तो कितें उलयता? ना तें ना. दॅट्स वाय आमी ह्या संवसाराच्या लोकां परस आमी डिफरंट आहा. आमी दुसरे भाशेन. कित्याक? आमी भावार्थ उलयता. हेका फोट म्हणना, हेका म्हणटा कितें? भावार्थ. आयज अब्राम भुरगो नासलेलो आसलो, पूण देव ताका कितें म्हूण बाचारतालो? एब्राहम, जायत्या राष्ट्रांचो बापूय तुका हांवें केला. आय हॅव मेड यू अ फादर ऑफ मेनी नेशन. बिफोर हिम एब्राहम बिलीव्ड
And even God, who give life to the dead, who quickeneth the dead, calleth those things which be not as though they are. Calleth those things which be not as though they are. म्हणजे कितें त्यो वस्तू तो ओशे भाशेन आपयता ना त्यो वस्तू ज्यो दिसना त्यो वस्तू तो ओशो उलो मारून आपयता एज इफ त्यो वस्तू आसा भाशेन. आयज तुवें आनी हांवें जोरी तर आमचो रोचणार आनी सर्गींचो बापूय तर असो उलयता ना त्यो वस्तू आसा कश्यो तांकां आपयता. आमी कितल्यो ना त्यो आमच्या जिवितान वस्तू आसा कश्यो आमी उलो मारून आपोवंक जाय. पूण आमकां लॉजीक जाय. आमकां लॉजीक जाय. दिसना तें कशें आपयतली, दिसना तें कशें उचारतली. आयज जेन्ना तूं म्हणटली ही बालदी बोरोन वता म्हूण हांव तुका आर्गां दितां, कोण नाल्यार कोण एंजल कसो तुज्या जिवितान येतलो आनी ना ती वस्त तुज्या घराक दिवन वयतलो. ही जावन आसा देवाची करणी. पूण आमी त्या भावार्थान चलता काय प्रश्न हो आसा. एक आमी इन्सिडंट पळयला, एलायजा जेन्ना वयता दुसऱ्या देसान, त्या देसान एक विडो आसता. जेन्ना पावस पडपाचो बंद जाता तेन्ना एलायजा दुसऱ्या देसान वयता. एक विडो आसता आनी तिचो एकलो पूत आसता आनी घरान तिचें कांय ना, मूठभर पीठ आहा म्हणटा आनी इल्लेशें तेल आहा. कितें आहा? मूठभर पीठ आहा आनी इल्लेशें तेल. आनी वो आनी गेला प्रॉफेट एलायजा आनी म्हणटा आपणाक केक कर आनी हाड. करेक्ट? मूठ भाकरी करून केक करून कितें हाड म्हणटा. तर ती आतां कितें, तिणें आतां कितें करचें? पीठ तर ना, वो आनी केक मागता. इल्लो धाकटो वडोय मागना, व्हडलेशी भाकरी हो केक मागता. आतां ती कितें म्हणटा, इल्लेशें आहा तें आमी हांव आनी म्हजो पूत खावन मागीर आमी मोता. करेक्ट? आमी मोता. तो कितें म्हणटा, तो तें कांय आतांचें मागीरचें तो कांय उलयना. तो म्हणटा तूं तें पयलें करून हाड मागीर तूं तुजें कर. समजता? आनी जेन्ना मागीर तें करता ती, तिच्या घरान पिठूय उणें जायना, तेलूय उणें जायना. शेजारची सगलीं आयदनां हाडून बरोबर आयदनां सोंपलीं, तेल बंद जालें. जेन्ना आयदनां सोंपलें तेन्ना तेल बंद जालां. जोरी तर आनीक आयदनां आहलीं. आनीक देवाच्या राज्यान कालूच आमी शिकल्या, देवाच्या राज्यान सुबामपणान बरोन वता तशें. पूण आमी तितलें सत मानूंक तयार आसा काय? प्रश्न आमकां तो. जो मेरेन अब्राम देवाच्या उतराक अलायन जालो ना, ही प्रॉमिस ती जिवितान घडोवन येवंक ना. पूण जेन्ना तेणें तेजी चिंतना बदलली तेन्ना ती बासावणी तेज्या जिवितान घडोवन आयली. आयज आमी एक शिकता, आमची चिंतना बदलोवंक जायी देवाच्या उतरा प्रमाणे, देवाचे बासावणेच्या प्रमाणे आमच्या जिवितान. कितेंय तें जावनी, नाजाल्यार आमी येतली बसतली आयकतली वयतली, बदलावणी कांय ना. यो बॉस आयकोन वचपाचें, बदलावणी ना. पूण जोरी तर आमची चिंतना आमी तर बदलता तेन्नाच आमच्या जिवितान आमी बरेपण पळोवंक पावतले. इट इज ऑल वी हॅव टू डिसायड. आमी निर्णय घेवंक जाय, आमी डिसिजन घेवंक जाय. हो हें उतर हांव स्विकारता आनी हांव ह्या भावार्थान स्वत मानूंक तयार आसा आनी उतरा प्रमाणे हांव म्हजी मनाची नवसरणी करून म्हजी हांव चिंतना बदलता ह्या उतरा प्रमाणे. आयज आमकां जायत्या जाणांक म्हणना हांव सगल्यांकूच कितें ना कितें आमच्या जिवितान प्रश्न आहा. येस ओ नो? अग्रीड? मानून घेतात? कितें ना कितें प्रश्न आहा. तो जितले पळय प्रश्न आहा तितले देवाच्या उतराक सोर करया आनी उतरा प्रमाणे ते प्रश्नाचेर आमी आमची इमॅजिनेशन करया, एक चिंतना बदलया. जोरी तर आतां लेट्स से घरान चोर आतां सपोज इफ देर इज नो पीस इन द हावस, घरान सपोज झगडी जाता, आमची चिंतना कितें आसूंक जाय? म्हज्या घराक जेजून शांती हाडल्या म्हण. वयव ना? ओ शांती मागतली दी 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 करून. हां, दी दी करपाचें. हां, सोत मानपाचें आमी. येसो नो? कित्याक जेजू ऑलरेडी शांती दिवन गेला. जोरी तर आमी जेजूक स्विकारला सोमी दोनी शांती आमची आमकांच. वयव ना? शांती तुमकां सोमेस्तांक म्हणोंक ना जेजून. तुमकां एक एकल्याक शांती आमकां दिवंक ना. तेणें बापाची शांती संवसार दिता ती न्हय म्हणला तेणें. कसली शांती? बापाची. हालेलुया. सो ही शांती जेजू आमकां दिवन गेला, जेजून आमकां ती दिल्या. पूण जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी दोनी म्हूण स्विकारला, ही शांती आमचें सोवें जेजून आमकां दिल्या. आमकां ती पयलीं आमकां अणभव जातलो, मागीर आमी स्वत मानतली न्हय. वी हॅव टू बिलीव एंड एक्सपिरियन्स. हालेलुया. आमकां निशाणी जावन येवची ना, शांती दिल्या म्हूण निशाणी जावन येवची ना. आमकां कितें सायन्स येवचें ना. आमी स्वत मानतली आनी निर्णय घेतली. कित्याक? ह्या उतरान बरयलेलें आहा. ही समजणी आमकां आसपाक जाय. आमचो इक्वल डिसिजन आहा, आमचें इक्वल कितें म्हणटा तें यू नो आमचे जितले देवाची भासावणी आमचे सोवे आसा पळय तितलेच इक्वली आमचो पार्ट आहा तितून. आमी कॉपरेट जावंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे. सुपर नॅचरली थिंग्स जाता खरें, पूण मॅजिकली जायना. अंडरस्टँड?
देवाचें उतर मॅजिकली आमच्या जिवितान चेंज करून येना, पूण सुपरनॅचरली जाता केन्ना वेन यू सबमीट युअर सेल्फ टू द वर्ड ऑफ गॉड. When you submit yourself to the word of God, when you align yourself to the word of God, देवाच्या उतराक आमी जेन्ना सोर करता, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जेन्ना अलायन जाता, आमी जेन्ना निर्णय घेता, वय दुनिया जावनी म्हज्या जिवितान तुज्याच उतरा प्रमाणे जे भशेन सायबीन बायन मानून घेतले काल आमी शिकल्या ते भशेन तुवें आनी हांवें निर्णय घेवंक जाय. जावं म्हजे सवे ह्या उतरा प्रमाणे हांव तयार आसा स्विकारूंक हें उतर सुपरनॅचरली पळयत वचमा आमच्या जिविताचेर कब्जो घेता. पूण आमी तर तयार जायना आनी आमी रावता एक ना एक दीस म्हज्या जिवितान बदलावणी जातली, तो दीस तो केन्ना येवचोच ना. जरी तर आमी चित्ता एक ना एक दीस जातले म्हूण हें केन्ना जावचें ना. जेन्ना तेणें अब्रामान आपलें मन बदललें तेन्ना ती बासावणी तेज्या जिवितान घडोवन आयली. नाल्यार सारी पुरी वर्सां तोय चित्तालो जातलें काय ना काय, हांगा वच थिंगा वच आनी कितें कितें जायतें जालें. येसो न्हू, अप एंड डावन तेज्या जिवितान जायतें जालें. पूण केन्ना ही बासावणी घडोवन आयली जेन्ना ताणें आपल्याचें मन बदललें, फोकस शिफ्ट केलो. हालेलुया, थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. सो आयज आमी एक एकल्यान डिसिजन घेवंक जाय, एक एकल्यान निर्णय घेवंक जाय. आसा काय हांव तयार ह्या उतराक समर्पण करपाक म्हाकाच, ह्या उतराक हांव सबमीट जावपाक तयार आसा काय, या आमी डिसिजन घेवंक जाय. जायते पाटी आमकां दिसना बदलावणी आमच्या जिवितान, कित्याक आमचें सबमिशन उतराक जावंक ना. आमी खंय ना खंय आजुनी आमचें मन आमचे कडेन उलयता, आजुनी आमचें फ्लॅश आमचे कडेन उलयता आनी वी आर डुईंग द थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर फ्लॅश which is against the spirit. And God wants us to walk in the spirit and not in the flesh. देवाक जाय आमी ओत्म्यान चललेली. ओत्म्यान चलप म्हणजे कितें? देवाच्या उतरा प्रमाणे चलप. हालेलुया. पूण ह्या उतरा प्रमाणे चलपाक पासून सुपरनॅचरली देवान आमकां पदवी दिल्या पवित्र ओत्म्याची. तेजो सांगात घेवन आमी चलोंक जाय. आनी हें केन्ना जातलें? जेन्ना हें उतर आमी स्विकारता आनी म्हणटा वय दुनिया हांव तयार आसा, यू टेक कंट्रोल ऑफ माय लायफ, तूं म्हज्या जिविताचो कब्जो घे, तूं म्हाका शिकय, तूं म्हाका चलय. जेन्ना आमी सादें उतरां व्हडले व्हडले पेजी आनी बुकां करपाची गरज ना. सिंपल वर्ड. देवान फुलिशनस जे संवसाराचें आहा पळय तें इचून काडलेलें, निस्तेकारांक इचून काडलेलें. व्हडले शिकणार ते निस्तेकार इचून काडलेले. आनी तेंच्या उद्देशी देवान आख्खो संवसार जे ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट जाल्या उपरांत आख्खो संवसार आलयलो तांच्यांनी देवाचे जेजूची पोरगोटणी करून. वय ना तांच्या उस्तोंगी पवित्र आत्म्याच्या उस्तोंगी. पूण कशें जालें? दे सबमिटेड देमसेल्फ टू द वर्ड ऑफ गॉड. आपल्या आपणाक तांणी देवाच्या उतराक समर्पण केलें. सो आयज तुवें आनी हांवें निचो करूंक जाय. आमी म्हणटा ना हांव पडलो, ना आय स्लीप, हांव चुकीक सांपडलो खरो, ओके सांपडलो, कम ऑन गेट अप, गेट आउट ऑफ दॅट सिट्युएशन. पडलो आनी शेणलो तो हें म्हणलें म्हूण जायना. भायर सरोंक जाय, मागोंक जाय पळय आत्म्याची सोक्ती. हेल्प मी टू गेट आउट फ्रॉम दीस. येस हांव वीक जालो, हांव पडलो म्हणटा आमी, पडटा आमी ना न्हू, पडटाच आमी. तेका लागून पळय आत्मो दिला न्हू आमच्या आदाराक. आमकां तर आदार नाका आहलो, आमीच स्ट्रॉंग जालेली. पळय आत्मो कित्याक दितलो आहलो देवान म्हणूंक ना तुज्या फायद्याक दिता म्हूण. येस न्हू? हां. सो फायद्याक दिला तेजो फायदो आमी घेवंक नाका, घेवंक जाय. पूण आमी केन्ना केन्ना आमच्या कुडीच्या कितें म्हणटा ते फ्लॅश डिझायराक लागून आमी जायते पाटी म्हणटा जालें तें आतां कितें कोत्तेली उठोंक जाय. पळयतोच महा खालती जावंक जाय, उतराक उठोंक जाय. पडलें म्हणून जायना. आनी हांव म्हणना की आमी पडोन आमी पडटलीं ना न्हू, पूण कितें पडटलीं पूण आमी पडोन उरची ना. आर यू अंडरस्टँडींग? So it's not that you fall, but from that fall, you have to be courageous to get up believing the Lord is with you. Believing that God still loves you the way you are. देव तुजो आजुनूय मोग करता. आमी कितलीं पासून तर आयज अशीं आहा, फाल्यां तशीं आहा, आमी चेंज जाता, पूण देवाचें उतर केन्नाच चेंज जायना. If God says I love you, He loves us. If God says I will not leave you, He will never leave me. If God says I will never forsake you, तुका केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचो ना, तो केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचो ना, तो सदांच आसा. समजता? पूण आमी चुकल्या तेका समजोवपाक, आमी चुकल्या देवाक समजोवपाक. देव तर आमचो मोग करिनासलो, आपल्या एकल्याच पुताचेर तो आख्खे आमचे फारीकपण त्या पुताचेर तो घालचो नासलो. समजता? देव तर आमचो मोग करिनासलो, जेजूक तो आमच्या पातकांचे फारीकपण जावपाक दिवचो नासलो. आयज तुका आनी म्हाकाच त्या खुर्सार उबो करपाचो. वय ना?
येस नो गुन्यांव आमचो पातकाक असले आमी पातकाच्या स्वयंपान असले आमी पातोक स्वयंपाक लागून पातोक केले आमी वायट आमी आदारले सगळे वायट जिवीत आमी जियेली सैतानाच्या चोपक्यान आमी असली हे फारीकपण जेजून दिवपाच्यो आमी दिवपाक जाय आसलेले आमी दिवंक नाका आसलेले त्या खुर्सार वय ना पूण देवान संवसाराचो तुजो आनी म्हजो इतलो मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक ताणें त्या खुर्सार पातोक केले आयज तुका आनी म्हाका आयज जेन्ना ह्या खुर्साचो आमकां तो अणभव आसोच जाल्यार तुका दिसता आमी पोरतान आनी पातकान पोट्टेले म्हूण घोडे पडली पासून जाल्यार ते देवाचें उतर आमकां थिंगासर रावपाक केन्ना दिवचें ना पूण आमी त्या उतराक कान दिवन पडलां तिसोरल्यान उबे रावंक जाय वी हॅव टू बी करेजियस एंड स्ट्रॉंग एंड आस्क द लॉर्ड आय सबमीट माय सेल्फ येस आय फॉल बट हेल्प मी पूण जेन्ना आमी म्हणटा आतां पेद्रू जेन्ना वादळ पळयता आनी मागीर बुडोवंक लागता कितें म्हणटा तो बुडटाना सेव मी लॉर्ड सेव मी म्हणटा न्हू सेव मी म्हणटात जेजू हात दिता आनी ताका काडटा प्रायडान गेलोलो आनी आतां बुडटा आपूण आनी उगीत रावलोलो कितें जावपाचें पूण कितें म्हणलें पेद्रून सेव मी लॉर्ड हेल्प मी लॉर्ड गॉड इज देर टू हेल्प अस Holy Spirit is a helper, a comforter, a strengthener, a standby, a advocate. आमी चिंतूंक जाय देवान आमकां एक सांगाती दिला एक शाराती दिला एक आदारी दिला दो 24/7 he is with us, he is speaking to us. आमचे कडेन तो उलयता आमचे कडेन तो देवाचे उतरा प्रमाणे आमचे कडेन उलयता आमकां तो कम्फर्ट करता आमकां तो आदार दिता पूण आमी संवसाराचे हितून इतली बिजी जाता तेजो ताळो आमच्या कानार आयकूंक आमकां येना बिकॉज वी आर व्हेरी बिजी जरी तर आतां आमी दोगां जाणां उलयता आनी कन्वर्सेशन इतलें इंट्रस्टींग हा ही भयण कितें उलय म्हाका आयकूंक येतलें बिकॉज आय एम व्हेरी इंट्रस्टेड इन लिसनींग टू हर जाता केन्ना तरी तुमकां मागीर थर्ड पर्सन केन्नाय म्हणटा कितलें सांगलें तूं म्हजें आयकत ना आयकतली कशी ध्यानान निघुया न्हू Yes or no? जाता न्हू when 3 people are talking and suddenly दोगां इतली इंटरेस्टेड जाता तिसरो लेफ्ट आउट जाता आनी तिसरो पळयता अरे म्हजें आयकत ना कित्याक ही दोगां बिजी जालीं तिसरो लेफ्ट आउट जालो येस or no? सो जेन्ना आमी संवसाराच्या ताळ्या कडेन इतली बिजी जाता पळय तो उलयत आहा पूण आमकां आयकूंक येना आर यू अंडरस्टँडींग समजता सो आयज तुवें आनी हांवें निचेव करूंक जाय आमच्या जिविताचेर आमकां कितें आमच्या जिवितान घडोवन येयल्लें जाय आमचें पिक्चर आमी चेंज करूंक जाय आमचें चिंतनां आमी चेंज करूंक जाय आमचें डिजायर आमी चेंज करूंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे जोरी तरी हें घडोवन आमच्या जिवितान आमकां येयलेलें जाय जाल्यार आतां आमी जेन्ना हांगासर पळयता हें पयलें आमी गॉड कॉल दोज थिंग्स वीच बी नॉट एज दो दे आर ना त्यो वस्तू तो आसा शो करता आतां नेक्स्ट लायन पळोवया हू अगेन्स्ट होप Go down, please. Okay. Who against hope believed in hope that he might become the father of many nations according to that which was spoken, so shall thy seed be. Okay. Now, who against hope believed in hope? Who against hope? Borvosacha aad wachon tanen borvoso dollo. Are you understanding this line? ही समजून येता बरवसाच्या आड वचोन ताणें बरवसो दवरलो म्हणजे कितें तेच्या परिस्थितीच्या प्रमाणे सिच्युएशनाच्या प्रमाणे बरवसो पासून दवरपाक चान्स ना आर यू अंडरस्टँडिंग बरवसो पासून दवरपाक ताका चान्स ना कित्याक ह्या एजीचेर वन कितें बापूय जातलो आमकां अशें दिसना इट लुक्स लायक व्हेरी इम्पॉसिबल बट वॉट एवर लुक्स लायक इम्पॉसिबल इज पॉसिबल टू गॉड अंडरस्टँडिंग आता हांगा जेन्ना म्हणटा हू अगेन्स्ट होप ही बिलीव्ड इन होप आता बावार ताच्या जिवितान केन्ना काम केलो जेन्ना तेणेन बरवसाच्या आड वचोन बरवसो दवरलो सो आता आमी आमच्या परिस्थितीचेर जेन्ना नदर मारता आता हें सगळें घडोवन जालेलें हा येस ओ नो हें सगळें घडोवन जालेलें हा आदल्या कराराची खबर ही करेक्ट नो पूण आयज जेन्ना आमी हें उतर पळयता आमच्या जिविताक आयज पासून तें लागू जाता आनी ह्या उतरा प्रमाणे जेन्ना आमी बासावणी मानून घेता आमच्या जिवितान बदलावणी येता हालेलुया समजता कित्याक हें उतर सदांच काल आयज आनी फाल्यां सदां काल हे तोखता तसले जियेता तसले जिवे उतर बिकॉज द वर्ड सेज द वर्ड ऑफ गॉड इज लिव्हिंग अँड एक्टीव जिवे उतर तें हे तेन्ना बरयलेलें हा म्हूण आयज घडोवन येयना म्हूण अशें ना आयज तुज्या आनी म्हज्या जिवितान हें आयज पासून घडटा जोरी तर आमी बरवसाचे आड वचोन बरवसो दवरता समजलें
आमच्या जिवितान जेन्ना हे केन्ना उतर घडोवन येता जेन्ना बरवशाच्या आड वचोन आमी बरवसो दवरता. जे भाशेन अब्रामान केलें, बरवशाच्या आड गेलो. ही हू अगेन्स्ट होप, बरवशाच्या आड ताणें बरवसो दवरलो. कित्याक बरवसो ना जाल्यार बावार्थ काम करी जायना, बावार्थाक काम करपाक जायना. बिकॉज फेथ इज द सबस्टन्स ऑफ द थिंग्स होप्ड फॉर. इफ देर इज होप देन युअर फेथ कॅन वर्क. जरी तर तुका बरवसो हा, तेका लागून आयज तो आमी कितें म्हणटा तेका बावार्थाचो फादर ऑफ फेथ, बावार्थाचो बापूय. कित्याक तो बरवशेचे आड वचोन ताणें बरवसो दवरलो. कित्याक बरवसो एके बासावणेक बरवसो आसपाक भोव गरजेचें. हॅविंग होप हो बरवसो दवरपाक आमकां भोव गरजेचें. आमी तर जरी म्हणटा ना म्हाका बावार्थ आहा, पूण आतां आनी कितलीं वर्सां बावार्थ आहा, बट आतां वर्सां खूब जालीं न्हय. कितलीं वर्सां म्हाज्या बिझनसाक हांव ट्राय कोता, सदांच म्हाका लॉस आहा. हांव स्वत मानता पूण वर्सां जालीं. करेक्ट? येस ओ नो? तुका आमकां होप आहा हातून? ह्या सिट्युएशनान आमकां होप दिसती पडटा. होप आसलोच आसा तो मनीस कितें उलयता, म्हजें बिझनस वाडलें, म्हजें बिझनस चोडलें, देवाचो आशिर्वाद आसा. हें कितें? बरवशाची उतरां. पूण जेन्ना बरवसो आमी दवरता तेन्नाच आमच्या जिवितान बावार्थ काम करून येता. जायते पाटी आमी बावार्थूच घेवन चलता, बरवशाची आमकां समजणीच ना. आनी आमी म्हणटा बावार्थ आपूण कांय चेंजीस येना. समजता माय? हां होय? हां, प्रेज गॉड. समजणी जाय आमकां. सो बरवसो तर आमकां हा, आमकां तर होप आहा. आमच्या सिट्युएशनाचो उतरा प्रमाणे, देवाचे बासावणे प्रमाणे तर आमी बरवसो दवरता जाल्यार बावार्थ आमच्या जिवितान काम करता. समजता? अब्रामाच्या जिवितान पासून आयज ताका आमी बावार्थाचो बापूय म्हणटा. कित्याक? ताणें पासून बरवशाच्या आड गेलो तो. हू अगेन्स्ट होप believed in hope that he might become the father of many nations, which is not possible at that time. Look like not possible. पूण देवाची बासावणी तेका आमकां बरवसो जाय बावार्थान हे आमच्या जिवितान घडोवन येवपाक. Are you understanding? Now, according to that which was spoken, so shall thy seed be. And being not weak in faith, he considered not his own body which is now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. आता परिस्थिती कितें आहली ताजी? परिस्थिती कितें आहली? तो 100 वर्सांचो आसलो, जाणटे पिरायेचो आसलो, आनी तेजे बायलेचे कुसवो डेड आसलो म्हणटा. Because she was also old. The womb was the deadness of Sarah's womb. Now this is a fact situation. ये दिसता ती परिस्थिती. करेक्ट? आता आमच्या जिवितान जायते आमकांय प्रश्न दिसती पडटा. काम सोदतल्यार काम मेवना. करेक्ट? कोण काजार जावंक सोदता, सांगाती मेवना. हो प्रश्न ना कोणाक? आसता न्हू? आसता. हो केन्ना कोण सांगना, पूण हो व्हडलो प्रश्न आसता. आनी वयल्यान मागीर म्हणटा आमी कशीं जिवो, पूण आमकां सांगाती जावो, आमच्या म्हज्या चेड्याक, म्हज्या चेडवाक सांगाती जावो देव भिरांतीचो. आमकां आसो नासो, पूण सांगाती देव भिरांतीचो सोदतात आमी. वय ना? सांगाती देव भिरांतीचे, पूण आमी हा काय देव भिरांती? ओके, एनीवेज, यू नो वाय आय एम सेयिंग दिस? बिकॉज मेनी टायम्स पीपल हॅव टोल्ड मी देव भिरांतीचो सांगाती जाय, पूण आमी कितली देव भिरांतीची हा आमी नको. ओके, आतां हेजें सिट्युएशन कितें हा? बायलेचो कुसवो, द वूम ऑफ साराज वॉज डेड, द डेडनेस ऑफ साराज वूम, एंड ही वॉज अबाउट 100 years old. आतां न्ही हें घडटलें ह्या तेंपाचेर, पूण ही आमकां बासावणी, ही अब्रामाचे जिविताची आमकां कितली, यू नो, हाऊ मच इट इज हेल्पफूल. एक्चुली आमची सुरवातूच थिंगासान जाता म्हणटा हांव. कित्याक लागून हें जावन आसा बावार्थाची, ही ताची यात्रा, ही जर्नी कसली बावार्थाची. आतां हेजें सिट्युएशन हें, एज आय सेड इन द बिगिनींग ऑल्सो, इन अर्ली ऑल्सो, आमचे परिस्थिती दुसरे वेगवेगळी आसतली म्हणटा आमी. डिफरंट आमचे सिट्युएशन आसतले. करेक्ट? नो, एवरीबडी वूड नॉट बी इन दीस सिट्युएशन. Some people would be in other situation. Correct? No? Some people would be in some sickness situation. कसले दुयेंताक सापडल्या. आनी कोणी आसतलो फायनान्शियल क्रायसिसान हा. येस, आनी कोणी आसतलो लोनान हा, कोणाचे फारीक करूंक जायना, काम ना. यू नो, मे बी some people might have to pay in lakhs of rupees to somebody and आतां जॉब ना. येस, ह्या मनशाचेर कसलो प्रेशर आसतलो सांगूंक शकतात? लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रॅक्टेड. ओके, ते येतलें, बसतलें, मातशें वखदान वयतलें.
ते बसतले सगळे सासपितले वयतले. ओके, बैठो बैठो बैठो. Anointed. She will preach. Praise God. ओके, हांव कितें म्हणटा, ओके आतां सिट्युएशन हा दर आतां कोणाचे पयशे फारीक करूंक जाय, कोणाक इंट्रस्टान वाडटा आनी जॉब ना, ही केदें व्हडलें सिट्युएशन? येस ओ नो? ना, हें सिट्युएशन हें कितलें व्हडलो प्रेशर हो. आनी तो दारार पयशे मागता तशें मागता. कितें जावंक फावो त्या मनशाक? स्पेशली आमी कोविडाच्या टायमान सिट्युएशन पयलां आसतलें असली. येस ओ नो? क्रेडिटान हा जावं कितें हा आनी आतां सडनली जॉब गेलो आनी पयशे फारीक करूंक जाय. ही परिस्थिती कितली त्रासाची आसूंक शकता एका मनशाक. एक मनीस आपलो जीव पासून सोंपयता फारीक करूंक जायना म्हूण. वय ना, केन्ना केन्ना खावंक जेवंक ना पासून जाल्यार 1-2 राती उपाशी रावन मनीस काडपी, पूण कोण तरी दारार येता बोगोर बोगोर पयशे मागूंक, हें सोसूंक जाता? जातलें? लॉजीक लॉज फारीक करूंक जायना. लोक पळयता आनी तो मनीस येता, इंट्रस्ट वाडटा. खंय पावतलो प्रेशर आमचो चोडोन? येस ओ नो? हे सिट्युएशन enjoying the situation. If the person is not in the word, then finish the situation. Finish yourself and then finish the situation. Yes or no? Solution कितें दिसतालें? जीव सोंपयलो, म्हजें टेंशन काबार. फाटल्यान बाबडी कोण भुरगीं आहा, फॅमिली आहा, तांकां त्रास. करेक्ट न्हू? तें कोण चिंतिना. बट एनीवेज, पूण हे सिट्युएशनान म्हणटा, ह्या सिट्युएशनान पासून कितलोसोच लोक डिप्रेशनान गेला, टेंशनान पडला, दे लॉस देयर मायंड. येस, पिशी पासून जाल्या तकली, बिकॉज तकली उडयल्या. करेक्ट? हांवें तर पळयलो असलें सिट्युएशन लोकांचें. समजता? कितलें व्हडलें दुखीचें सिट्युएशन हें. फकत आतां ही अब्रामाची परिस्थिती आहा तशी न्हय. एकदां असलें पासून सिट्युएशन जाता, कोणाचे पयशे फारीक करूंक जायना, लोक दारार येता तशें येता. ह्या परिस्थितीन कितें करचें? येस ओ नो? तुमी चिंतून पळयात. घोडे हांव म्हणटा आशिर्वाद देवाचो आमी कोण पडोंक ना असल्या परिस्थितीन, पूण कोण पडला ताजें आमी चिंतून पळोवंक जाता कशें आसोंक जायत गाय. ह्या परिस्थितीन लुक्स लायक फॅमिली कोण ना, फ्रेंड्स ना, कोणाचो आदार ना, जॉब ना, सेवींग ना, कांय ना. कितें करूं? होप आसतलो ह्या मनशाक? बरवसो आसतलो आनी कित्याचेर? आनी कोण सांगोंक पासून तर गेलो बरवसाची खबर? आयकतलो हो मनीस? ना, कित्याक बरवसो तुटला. आनी बरवसो ना थंयसर भावार्थ काम करतलो? ना. दोन एक काजारी गोराबो घोव आनी बायल कांय कसल्या कारणांक लागून जावं तिसऱ्या मनशाक लागून, कोणाचे फोटीक लागून दोगां मदीं घोव बायलां मदीं फूट आयल्या. हो घोडोवन हाडपाक, हें सारकें जावपाक बरवसो आसूंक नाका मनशाक. पूण बरवसो आसतलो, लुक्स लायक मे बी वर्सांची वर्सां ती पयस आहा, लागीं ना. दिसतलें कितें? यो आनी सोंबोन घोडोन येवचो ना, हें जावचें ना गाय, अशें दिसतलें. ह्या जावं घोवाक जावं बायलेक बरवसो आसतलो? ना. बरवसो ना जाल्यार भावार्थ काम करतलो? ना. दॅट मिन्स कसलेंय सिट्युएशन आसूं न्ही, जे इम्पॉसिबल ते इम्पॉसिबल दिसती पडटा, यू नीड टू हॅव होप इन दॅट सिट्युएशन फॉर फेथ टू वर्क इन युअर लायफ. हालेलुया. हे सिट्युएशन आमचें बदलोंक जाय जाल्यार पयली सुवात आमकां जाय बरवसो, आमकां होप जाय. होप कसलो? हे घडलें म्हूण जेजूच्या नांवान, हे जाग्यार सगळें सिट्युएशन बसलें म्हूण जेजूच्या नांवान. वो आमकां होप जाय, आमकां इमॅजिनेशन जाय, आमची चिंतना बदलोंक जाय. चिंतना बदलल्या बगर, आमचे डिझायर बदलल्या बगर, आमचें इमॅजिनेशन बदलल्या बगर आमच्या जिवितान आमकां कितेंच बरेंपण पळोवपाक जावचें ना. बिकॉज Abraham also, to see that promise is getting manifest in his life, he need to go against his hope and believe. तेजे बरवसाच्या आड वचोन ताणें बरवसो दवरचो पडलो आनी सोत मानचें पडलें ह्या प्रॉमिसीचेर. ज्या जाग्याचेर ताका दिसती पडटा द डेडनेस ऑफ हिज वायफ्स वूम. सिट्युएशन सारकें मेलेलें कशें दिसता. द डेडनेस ऑफ वायफ्स सॅराज वूम म्हणटा आनी 17 वर्स आमकां कितें म्हणटा? गॉड हू क्विकनथ द डेड, गिव लायफ टू द डेड. मेलेल्याक जिवीत दिता पळय तसलो देव तो. फॉर इट इज रिटन कितें म्हणटा? दॅट आय हॅव मेड यू द फादर ऑफ मेनी नेशन. आनी नेक्स्ट लायन कितें म्हणटा? दॅट गॉड हू गिव्स लायफ टू क्विकनथ द डेड, गिव लायफ टू द डेड. मेलेल्याक जिवीत दिता पळय तसलो देव तो. जोरी तर साराचो कुसवो मेलेलो आसलो तरी आसतना देव जावन आसा पदवेदार त्या मेलेल्या कुसव्याक जिवीत दिवपाक. हालेलुया. वो जावन आसा आमचो जिवो देव.
आनी आमी पळयलां जेजू क्रिस्तान त्याच देवाचे ती सावळी कशी इमेज कशी आमकां दाखयल्या. लाजरास तो 4 दीस मेलेल्यांतलो जिवंत करून, एक विडोचो भुरगो मेलेलो ताका मेलेल्यांतलो जिवंत करून, जायरसाची धूव सोंपलेली तिका जिवीत दिवन, वय ना. तोच जेजू न्हय तो बापाचो पूत, आनी त्याच बाबार्थान तो जेजू चलोंक ना. कितें म्हटलें ताणें जायरसाक, जेन्ना जायरसाच्या घरांतले मनीस आयले, कित्याक तूं मास्टराक आनीक त्रास दिता, तुजी धूव सोंपली, ताका आनीक ट्रबल करनाका, डू नॉट ट्रबल द मास्टर एनी मोर, योर डॉटर इज डेड. And Jesus tells to, overhearing what they are saying, Jesus is ignoring what they are saying and telling Jairus, to the father of the daughter, only believe. Only believe. फकत तूं सोत मान म्हणटा. आनी जेन्ना जेजू जायरसाच्या घरा वयता, कोण रडटालीं तांकां सगळ्यांक अनबिलीफाना तांकां भायर घालता आनी आपूण वयर वेता, 3 जाण आपल्या सांगाता घेवन वेता, ताची मम्मी आनी डॅडी भुरग्याची, आनी म्हणटा भुरग्याक उठ, आनी भुरगें उठ्ठा आनी बसता. हालेलुया. हें उतर जेजू उलयलो कसलें बावार्थाचें. इमॅजिनेशन कितें आसलें जेजूचें, भुरगें मोरोंक ना, न्हिदलां. भुरगें मोरोंक ना, न्हिदलां. जेजून ताका मेला म्हूण इमॅजिन केलें ना. जीजस वूड इमॅजिन तो कितें कोत्तलो पळय तें. आयज आमच्या जिवितांत तर हें घडोवन येवंक जाय. आयज देवाची चाल, आतां सुरवातेक आदल्या कोरारान कोण उलयतालो, देवाची भासावणी येताल्यो, देवाची उतरां येतालीं, देवाची आज्ञा येताली, वय ना. नव्या कोरारान आमी 4 गॉस्पेलांनी कितें पळयलां, जेजू कसो चल्लो देवाच्या विस्वासान, देवाच्या एका उतरान. आनी तो म्हणटा जें आपूण बापाक पळयता तेंच आपुणूय कोत्ता, वय ना. आनी म्हाका कोणें पळयला तो आनी बापाक पळयलो असो जालो. सो कोणाची चाल चलतालो तो, बापाची. कसली? बावार्थाची. दिसना तेजेर विश्वास दवरून. हालेलुया. आयज तुवें आनी हांवें दिसना तेजेर कितलो विश्वास दवरूंक जाय. जोरी तर आमी म्हणटा आमी त्याच बापाची भुरगीं म्हूण, क्रिस्ता सोवें देवान आमकां एकवट आयल्या बापा कडेन, जोरी तर आमी तीच सोसोत, तीच भुरगीं त्या देवाची आयज एकठांय जाल्या. जेजू उद्देशी आमी तर रिस्टोर जाल्या परती, त्या संबंधान तर परत्यान आमी एकठांय जाल्या. आमी आयज त्याच बावार्थान चलपाक जाय. हालेलुया. हे सगळें तर देवाचे बासावण्यो आमच्या जिवितांत घडोवन येवंक जाय जाल्यार आमी ती उच्चारणी देवाची करूंक जाय. आयज अब्राहमान कितें केलें, 18th वर्स आमकां म्हणटा, ही अगेन्स्ट होप. कॅन वी गो 18th वर्स? कॅन वी गो 18th वर्स? Okay. And against hope, believed in hope that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. बरवसाच्या आड वचोन ताणें बरवसो दवरलो, आनी बरवसाच्या आड ताका कित्याक वयचो पडलो, तो जाणा आसलो that I am old. तो जाणा आसलो his wife's womb was dead. Yes or no? That was the fact. But in spite of that fact, ये फॅक्ट दिसती पडटा ते आसतना पर्यान बरवसाच्या आड गेलो तो. बरवसो पासून दवरपाक जाय नासलें, कित्याक हें जावंकूच शकना. दिस इज समथींग इम्पॉसिबल. आनी लुकाच्या आविस्वरान आमी कितें म्हणटा, आंज बडवो सांगता मारयेक, नथींग इज इम्पॉसिबल टू गॉड. येस ओ नो? देवाक जायना अशें कांयच ना. सो देवाक जायना अशें कांयच ना. आनी देवाची तर बासावणी आहा की हांवें तुका जाय त्या राष्ट्रांचो बापूय केला, यू ओनली बिलीव. देव तर म्हणटा तुका सगलें जेजू उद्देशी तुका सगलें दिलेलें आहा, यू ओनली बिलीव एंड कन्फेस दॅट इट इज डन. हालेलुया. थँक यू जीजस. गो टू द नेक्स्ट वर्स. अँड बीइंग नॉट वीक इन फेथ. म्हणजे भावार्थान आमी वीक जावंक जाता, तो जावंक ना, पूण कोणी जावंक शकता. येस, पूण आमी जावंक जायना. We should not be weak in faith. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead. Considered not his own body now dead. म्हणजे कितें? Consider not your situation, the present situation, but only believe. Excuse me. तो कितें म्हणटा? And being not weak in faith, he considered not his own body. आपणाची कूड ताणें consider करूंक ना. म्हणजे कितें? How do you say in Konkani? कन्सिडर करूंक ना. आपल्याचे कुडीची परिस्थिती लक्ष दिवंक ना आपल्याच्या कुडीचेर, आनी आपली कुडीची परिस्थिती ताणें मानून घेवंक ना, कन्सिडर करूंक ना, ताणें स्विकारूंक ना आपल्या कुडीची परिस्थिती. कुडीची परिस्थिती कितें आहली? ही वॉज अबाउट 100 years old. ही वॉज अबाउट 100 years old. ही कुडीची परिस्थिती ताणें कन्सिडर करूंक ना. ही कन्सिडर्ड नॉट हिज ओन बॉडी विच इज नाव डेड.
दॅट ऑल्सो ही सेईंग ही कन्सिडर्ड नॉट हिज ओन बॉडी. त्याने आपल्याची कुडीची परिस्थिती त्याने मानून घेवंक ना, जी आतां कितें म्हणटा विच इज नाव डेड, जी मेलोली हा, देर इज नो लायफ. पूण देव कितें, देव कसलो, मेलेल्याक जिवीत दिता. देव कसलो, मेलेल्याक जिवीत दिता. हांगासर दोन कोडे आमी पळयता, डेडनेस एंड डेड. डेड इज वॉट, he considered not his own body which is now dead, and also not considered the deadness of Sarah's womb. deadness समजता, मेलोले कुडीन म्हणल्यार खरेंच मेलोली ती, तशें मरप न्हय. आतां आमचें सिट्युएशन तर आमच्या फेवरान ना, विच इज अगेन्स्ट अस, दॅट इज समथींग विच इज डेड इन आवर लायफ. जे कितें एक मेलेली वस्त कशी आहा, पूण त्या एक परिस्थिती, वायट परिस्थिती आमच्या जिवितान, जरी तर आमच्या जिवितान एक सिकनेस आहा, कसलें आमकां दुयेंस आहा, जे आमकां रिपोर्ट येयला की केन्नाच एका पेकोणी ना, हे बरेपण जावचें ना, हें जिवीत ओ मरण आमच्या जिवितान, हें जिवीत ओ मरण. सो इट्स नॉट अबाउट फिजिकल डेडनेस, आमचे फिजिकल मरपाची खबर म्हणना हांगासर. जरी तर आमच्या जिवितान कसलें दुयेंस आहा आनी आमकां संवसारी रिपोर्ट कितें म्हणटा, ह्या दुयेंसाक वखद ना, एका क्युअर ना. सो हें दुयेंस म्हज्या जिवितान एक जिवीत ओ मरण, मरण वयव ना, एक दुयेंस जे वखद ना म्हणटा, चलता तशें दीस चलतले, उरता तितलो तें पुरत, करेक्ट न्हू. हें दुयेंस जावन आसा म्हज्या जिवितान आतां कितें, एक मरण. पूण देव मेलेल्याक जिवीत दिता पळय, तसलो आमचो देव. जरी तर सिट्युएशन एक दुयेंसाचें आहा आनी कुडीन तर दुयेंस आहा, जाल्यार आमी कितें म्हणटा, मेलेल्याक जिवीत दिता तो आमचो जिवो देव. हालेलुया. इन द सेम वे आतां हांगासर अब्राम कितें सोत मानता, तेजे कुडीक तो सोत मानना विच इज नाव डेड. तो तेजे बॉडीक सोत मानना, जी आतां मेलोली हा, नोय म्हूण तो आपल्या बायलेचोय कुसव्याक तो कन्सिडर करिना, कन्सिडर म्हणजे मानून घेना, स्विकारून घेना. जे कुडीचो बायलेचो कुसवो पासून जो डेड आसा तेका तो मानून घेना. पूण तो कितें मानून घेता, देवाची बासावणी, जे देवान म्हणलां, हांवें तुका जाय त्या राष्ट्रांचो बापूय केला. समजता, ही जावन आसा देवाची तुका आनी म्हाका बासावणी. ही जावन आसा देवाची प्रॉमिस तुका आनी म्हाका, मेलेल्याक जिवीत दिता तसलो देव आमचो. ही क्विकनथ द डेड, ही गीव लायफ टू द डेड. हालेलुया. एंड कॉल दोज थिंग्स विच बी नॉट एज दो दे वर. हालेलुया. सो आमी त्यो वस्तू, आमी त्यो बासावण्यो आमच्या जिवितान अश्यो उच्चारून घेवंक जाय एज इफ त्यो आसा, घडल्यो आमच्या जिवितान, जावन आयल्यो आमच्या जिवितान. मार्क 11:24 आमकां म्हणटा, तूं कितें डिझायर करता, तूं कितें मागणें मागता, तूं सोत मान तें तुज्या जिवितान घडोवन आयलें म्हूण. जेन्ना आमी कितें मागता आनी तें मेवल्या उपरांत आमी कशी खुशाल जातात, जाता वो जायना. मागता कितें आनी सडनली तें घडोवन आयलें, खुशाल जायनान आमी, नाचनान आमी, डान्स करनान. तें मेळच्या पयलीं कित्याक नाचनान आमी? खरें म्हणशालें मेळच्या पयलीं नाचोंक जाय, उतरां पोरमोणें न्हय, वयव ना. प्रेज गॉड. तेका लागून आमकां उडास उरोना, आमकां उडास धरोना, बासावणी कशी उच्चारची, उतर कशें आमी कन्फेस करचें, उलोवचें, आमकां उडास धरोना. कित्याक, उतरान आमची कंटिन्युइटी ना. पूण जेन्ना दीस आनी रात उतर उच्चारतली, उतरान कंटिन्यू करतली, तेन्ना दीस आनी रात तोंडांतल्यान कितें भायर येतलें? देवाचें उतर. 4 फावटी टीव्हीचेर आमी 2 हिंदी कातारां आयकता, 5वे फावट बाथरुमान न्हांवता आसतना, वयव ना. 4 फावटी आयकल्या पुरो, 5th टायम रोप घासता आसतना, आयदनां धुता आसतना, रांदता आसतना. येसो न्हू. कोणाची कातारां आमी म्हणटात न्हय, दिसाक 4 फावट आयकल्या पुरो, दिसाक न्हय, मे बी 4 दिसांनी एक. 5वी फावट खंयसर बाय हार्ट कोडी करता आसतना, रोप घासता आसतना फातराचेर, कातारां. प्रेज गॉड. वयव ना. सो हे उतर तर आमी 2 फावट तरी म्हणलें जाल्यार आमकां एक 3रे फावट उगडास येवचो ना. तेका लागून दीस आनी रात उतरान आमी वेळ सारचो, आमचो उतर उलोवचें. सो आतां उतर जेन्ना आमी पळोवन वाचता केन्ना खंय गेल्या उपरांत पळय नासतना उगडास येवचो ना. कातारां उगडास सुद्दां इतली मेमरी शार्प, उतराक येवची ना, मेमरी शार्प जावची ना. उतराक डबल शार्प जातली न्हू. येसो न्हू. डबल जावंक नाका. कित्याक डबल म्हणटा हांव? पवित्र आत्म्याचो सांगात हा बराबर. हिंदी कातारां म्हणटा आसतना पवित्र आत्म्याचे सांगाताचे हांव उलयना, मुवी सॉंग्स. देवाच्या उतरां सांगाता कोण हा? पवित्र आत्मो.
सो जरी तर संवसारी वस्तू आमकां 5 फाटी म्हणून 6 फाटी येता, देवाची एक पाठ सुद्दां तर वाचली आमी, सेकंड टायम पवित्रत्वाच्या आदारान बाय डिफॉल्ट जातले. येस ओ नो? प्रेज गॉड. जावपाकूच जाय, बिकॉज ही खात्री आमकां उतरांतल्यान. प्रेज जीसस. थँक यू जीसस. हालेलुया. ओके, वील टेक वन मोर लायन एंड देन वील फिनिश. ओके, आता 20th वर्स कितें म्हणटा? ही staggered not at the promise of God through unbelief. Yes, staggered म्हणजे कितें? He wavered not. तो घडबडोंक ना, धडबडोंक ना त्या बासावणीचेर. समजता? He staggered not. He wavered not. ही 20 वोल्ट कितें म्हणटा? Romans 4:20. He staggered not at the promise of God through unbelief. ऑन भावार्थपण घेवन तो घडबडोंक ना देवाचे प्रॉमिसीचेर, पूण ताणें प्रॉमिसीचेर स्वत मानले. So he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. भावार्थान तो वीक जावंक ना, पूण तो कितें जालो? स्ट्रॉंग जालो. कसो स्ट्रॉंग जालो? ताणें बोरवोशाच्या आड वचोन बोरवोसो दवरलो. कित्याक बोरवोसो जे भाशेन ताणें उतरां प्रमाणे दवरलो, तेन्नाच हो भावार्थ काम करपाक आमच्या जिवितान जाता. सदांच उगडासोर faith is a substance of the things hoped for, and Abraham, against his hope, he believed in hope. बोरवोशाच्या आड वचून ताणें बोरवोसो दवरलो, आनी ह्या भावार्थान तो कितें जालो? स्ट्रॉंग जालो. and giving glory to God. Hallelujah. And being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. हालेलुया. जे देवान कितें पळय बासावणी दिल्या, देव ती घडोवन हाडपाकूय देवाक ही पदवी आसा. पूण देवान जें कितें उलयलां, देव म्हणना तूं पयलीं सारको राव आनी मागीर हांव तुका बासावणी दितलो. देव तशें म्हणना. देव बासावणी दिता, पूण जेन्ना तूं बोरवोसो दवरता, भावार्थान स्वत मानता आनी उच्चारता, ती बासावणी देवान दिल्या ती तुज्या जिवितांनी घडोवन फिजिकली येता, ती तुका दिसती पडटा. देव म्हणना you change your life, then I will do good for you. God has already done good for us. God has already accomplished everything through his son Jesus Christ for you and me 2000 years ago. But it depends on how much you believe for that to come to pass into your life. Hallelujah. तू कितले स्वत मानता त्या प्रमाणे तुज्या जिवितान ह्यो बासावण्यो घडोवन येता. आमी अशें ना की हांव तर इतले फाटी मागणें करीत, 10 फाटी तर उत्सारीत जाल्यारूच हें घडोवन येतलें. नो, इट्स अबाउट हाऊ मच यू बिलीव. How much you trust in his promises. Can we go to Hebrews 6:15? And so after he had patiently endured, he obtained the promise. Can you go AMP please? And so, having patiently waited, he realized the promise in the miraculous birth of Isaac as a pledge of what was to come from God. Now, and so having patiently waited, पाशयेसान तो रावलो आणि ताका and he realized the promise in the miraculous birth of Isaac as a pledge of what was come from God. ही बासावणी जी देवान ताका दिलेली ताच्या पुताची आयझॅकाची. समजता? तू राष्ट्रांचो बापूय जातलो, पूण पयलो भुरगो कोण जालो ताचो? आयझॅक जालो. समजता? पूण जे हांगासर कितें बरयलां, 500 जेन्ना तो रावलो आनी पेशंटली ही एंड्युअर्ड, ही प्रॉमीस देवाची बासावणी ताच्या जिवितान घडोवन आयल्या जेन्ना तो पेशंटली रावलो, देवाचेर प्रॉमिसीचेर थीर रावलो, 500 रावलो, स्वत मानून रावलो. आनी जेन्ना जो पेशंटली तो रावलो, भावार्थान जेन्ना तो रावलो, ही बासावणी ताच्या जिवितान घडोवन आयली एट द एज ऑफ 100. आयज तुका आनी म्हाका देवाचो एकूच आमकां उलो आसा, बिलीव, ट्रस्ट इन हीम, डिपेंड ऑन हीम, रिलाय ऑन हीम, स्पीक हीज वर्ड, कन्फेस हीज वर्ड डे एंड नायट, मेडिटेट ऑन हीज वर्ड डे एंड नायट. आतां हेज्या फुडें देव कितें करतलो आनी म्हाका मागीर मेवतलें अशें ना. Because we are living in the finished work of Jesus Christ, where God has done everything for you and me, has given everything for you and me. आयज आमी कसल्या काळार येता? नव्या कराराच्या काळार, ज्या जाग्यार देवान आमकां सगळें केलां. जेजून म्हणलां न्हू, इट इज फिनिश्ड. येस ओ नो? ऑन द क्रॉस. करेक्ट नो? ऑन द क्रॉस ही सेड इट इज फिनिश्ड. देवान जें कितें म्हाका आनी तुका गरज, क्रिस्तांव उदेशी आमकां सगळें फावो केलां. एकान एक बेसांव आमकां ताणें फावो केला.
पूण आयज तुजें आनी म्हजें काम कितें? भावार्थान स्वत मानपाचें. हालेलुया. सो निचेव कोणें करूंक जाय? आनी जरी तरी प्रॉमिसी आमच्या जिवितान घडोवन येवंक जाय, आमची चिंतना चेंज जावंक जाय वो ना. जे आमकां ना 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 दिसती पडटा ते सगळे आसा 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 म्हणून आमी ते कल्पना करूंक जाय, चिंतना घडोवंक जाय. ना म्हणून पळोवप ना, ना म्हणून उच्चारप ना. आर यू अंडरस्टँडिंग? थँक यू जीसस. Praise you, Jesus. So the thing what we learn today is to have hope, to make imagination, to have desire, to have that expectation. Hallelujah. आणि कसले एक्सपेक्टेशन? देवाच्या बासावणेचे जे आमच्या जिवितान घडोवन आयले. देवान आमकां कित्याक रचल्या? कित्याक रचलेली काय? आपले मोहिमेक वय ना, काम करपाक रचलेली आमकां. देवान सगलें केलेलें, आमकां कांयच करपाची गरज नासली. आनी आयज पासून देवान सगलें केलां. पूण हांव अशें म्हणना तुमी कामांक बिमांक वचनाका म्हण. कामांक वचोंकूच जाय. इवन पावलू म्हणटा आपणें काम केलां आनी आपलें पोट भरलें दुसऱ्यांचें. सो काम करूंकूच जाय. पूण कितें? काम करता आसतना आमकां त्रास जाता, बर्डन जाता. आनी हे कोश्ट आमी जायते फावटी म्हणटा न्हू, कितले कोश्ट काडले आमी घराक लागोन, हेका लागोन, भुरग्यांक लागोन, जाणट्यांक लागोन. येस न्हू, सगळें हांवूच पळयता, सगळें हांवूच करता, सगळें आमीच करता. पूण शक्ती कोण दिता? काम कोण दिता? सो कितें पळय आमकां बरेंपण हा, घोटाय हा, साऊद हा, देवाचें बरेंपण आमकां, देवाचें देणें आमकां. आयज आमी उबी रावतात कित्याक? कित्याक देव बरो, मोगाळ, काकुत्साळ, दयाळाय, तेका लागून आयज आमी उबी रावता. वय ना? डू यू अग्री ऑन दीस? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो इन एवरी सिट्युएशन देवाक आर्गां दिवया आनी सोत मानया की देवान आमकां सगलें सांबाळलां म्हूण, सगलें दिलां म्हूण. आनी भावार्थान तेका आमी दिनवासत्यांनी आर्गां दिवया आनी बोरवाशान आमची चिंतना बदलया. जें कितें आमकां उणेपण दिसता तें घडोवन आयलें म्हूण. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. ओके, लेट्स ऑल क्लोज आयज. लॉर्ड, वी थँक यू, वी प्रेज यू for this word of yours, Lord, for your promises. बापा तुका आमी दिनवासतानी आर्गां दिता तुजे सगल्या बासावणी पासून. आयज अब्रामाच्या जिवितांतल्यान तुवें आमकां शिकयलें दुनिया भावार दवरतलो जाल्यार आमकां बरवसो पयलो जाय. आमची चिंतना आमी बदलूंक जाय. तुज्या उतरा प्रमाणे आमची चिंतना आमी घडोवंक जाय. आनी आमकां एक एकल्याक तुजो सांगात आदार तुवें दिला आमची चिंतना बदलूंक. आमकां एक आवंडो करपाक आमच्या जिवितान तुज्या बासावणे प्रमाणे एक बरवसो दवरपाक, एक्सपेक्टेशन करपाक तुज्या उतरा प्रमाणे, तेन्ना की तुजो भावार्थ आमच्या जिवितान काम करता म्हूण. बापा जायती आमी शिकल्या तुज्या उतरांतल्यान, तुज्या आदारान. आज जे भाशेन अब्रामान तुजेर भावार्थ दवरलो आनी जायत्या राष्ट्रांचो तो बापूय जालो. आयज आमच्या जिवितान जायते कितें प्रश्न आसले सोम्या, ही शिकवण सुरू करच्या आदी जायते आमकां प्रश्न आसले, जायते आमची परिस्थिती आसली. पूण ह्या वेळार आमी सगली परिस्थिती तुज्या हातान समोर उमता आनी स्वत मानता आनी बरवसो दवरता की ही परिस्थिती तुवें बदलल्या तुज्या उतरान, तुज्या मोगान, तुज्या कृपेन म्हूण तुका आमी आर्गां दिता. बापा जो कोण तुज्या चडशी आयलो, तुज्या मुखार आयलो, तुवें केन्नाच तांकां खाली हातीन धाडूंक ना जेजू. आनी आयज आमी तो बरवसो दवरून तुज्या चडशी आयल्या. ह्या सेशनान, ह्या रेतीरान आमी वांटो घेतला. आमकां एक एकल्याक तूं खाली हातींनी धाडिना, पूण तुजे देण्यांनी भरून तूं आमकां धाडटा, तुज्या बासावण्यांनी भरून तूं आमकां धाडटा. आनी ही एक एक बासावणी आमच्या जिवितान ही घडोवन आयल्या ओत्मीक वाठारान. आनी जशें दीस वयता आमकां फिजिकली दिसती पडोन येतली म्हूण आमी सोत मानता. बापा तूं केन्नाच कोणाकूच निराशी करिना जो कोण तुजेर पाती येता. वय सोम्या आमचो बरवसो आयज आमी तुजेर घालता. आमची पातयोनी आयज आमी तुजेर सोंपयता. कित्याक तुवें सांगलां तूं आमकां सोडचो ना आनी सांडचो ना म्हूण. पावला पावला तूं आमच्या सांगाता आसा म्हूण तुका आमी आर्गां दिता. बापा आनी हे फुडल्या जिविताचें पावल जेन्ना आमी घेतली, ही फुडली जिविताची वाट आमी चलतली, आमी स्वत मानता तूं आमच्या सांगाता आसा आनी तूं आमकां सोडिना म्हूण. बापा तुज्या पुता उदेशी तुवें आमकां तुजो इतलो मोग दाखयलो,
तुजी दोया तुवें आमकां दाखयली, तुजी काकूट तुवें आमकां दाखयली. म्हूण तुका आमी दिनवासतांनी अर्गां दिता. आनी ह्या मोगान आनी काकुतीन तुवें आमकां वाडयल्या चोडयल्या, हे शांतेन तुवें आमकां वाडयल्या चोडयल्या म्हूण तुका हांव दिनवासतां आनी अर्गां दिता. तुजी कृपा, तुजी काकूट, तुजी शांती तुवें आमकां भरपूर आमच्या जिवितान आमकां वतयल्या आमचेर म्हूण तुका आमी दिनवासतां बाबा. सगळें आमच्या जिविताचें मागणें तुका दिनवासणेचेंच जावन दी बाबा. देर वॉज अ टायम वी यूज टू प्रे दॅट आमकां हें दी, आमकां तें दी. पूण आयज तुज्या उतरांतल्यान आमी समजता की तुवें आमकां सगळें दिलां. फकत तुका जाय अर्गांची भेट. जे सॅक्रिफीस आयज तुका आमी दिवंक फावो ते फकत सॅक्रिफीस जावन आसा अर्गांची भेट. आनी तीच तुका आमी दिता बाबा. कसलेय परिस्थितीन आमी तुका दिनवासता आनी अर्गां दिता. कित्याक तुज्या उतराक पदवी आसा ती परिस्थिती आमच्या जिवितांतली बदलपाक. आनी तूं बदलताय आनी बदलीत आसाय दीस आनी रात. तुका आमी दिनवासता आनी अर्गां दिता. हे मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. हालेलुया. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. हांव स्वत मानता तुमकां जायतो आदार जाला ह्या देवाच्या उतराचो, ह्या रेतिराचो, हे शिकोवणेचो. आयचो दीस पासून तुमी कितें आयकलां हांव स्वत मानता तुमकां खूब त्या उतराचो फायदो जाता म्हूण आनी ताजो फायदो तुमी घेता म्हूण. आनी कोणूच तुमी हांगाच्या निराशी वयची ना. आयज तुमी आयल्या एकली वयतली एकली, पूण जेन्ना तुमी नेक्स्ट टायम येतली हांव स्वत मानता तुमी 1 न्हय 2 न्हय 3 न्हय 10 20 नको नंबर दिना, बट मल्टिपल तुमी घेवन येतली. जाती मल्टिट्यूड क्राउड तुमी घेवन येतली म्हूण हांव भावार्थान स्वत मानता. हो म्हजो भावार्थ. हालेलुया. सो जेन्ना तुमी तुमचो भावार्थ ह्या भावार्थान मिक्स करतली, जे कितें उलयलां तें विल कम टू पास. येस ओ नो? आमेन फॉर दॅट. हालेलुया.